सर, तसंच कालूस सर, आमचे वाईस प्रेसिडेंट MK शेख, डिस्ट्रिक्ट कमिटी अध्यक्ष वीरेंद्र सर आणि आमचो सावयो, तसेच आमचे इंचार्ज BK आणि आमचो परब, आमचो युथचो वाईस प्रेसिडेंट, तसेच आमची डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट आणि आमचो सरपंच शिवा कांबळी, तसेच सगळे आता सगळ्यांचीच हांव नांव घेवंक वचना कारण वेळ खूब जालो. म्हाका खबर आसा की आमचे सरांचे जी जन्मभूमी थंयसर तांकां वचूंकूच जाय आसलें आनी फादरान रिक्वेस्ट केलें की येता जाल्यार 10च्या पयलीं या. तेन्ना मातसो टायम जालो. सगळ्यांचे तुमचे माफी. त्याच बरोबर आयज तुमी व्हड्या संख्येन हांगासर उपस्थित रावल्यात त्या बद्दल हांव तुमचे मनाक सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. तसोच आमचो सत्कार मूर्ती सर हेंचे तुमकां कांय सांगपाक नाका. त्यांनी तळागाळाचेर सगळ्या लोकांक मदत करपाक किंवा खुबशे काम केले आणि आयज त्याच्यात ह्या कामा बद्दल तांकां जी लोकांनी दिल्ली आसा तुमकां खबर आसतलें. तेंच्यांनी पद्दतीन काम केलें ते आयज सामान्य जनतेचे ताईत जाल्ले आसात, सगळ्यांचे लाडके जाल्ले. आमचे हेंचे तुमकां कितें सांगपाची गरज ना कारण आयज जी थिवी युनिवर्सिटी खातीर इलिगलिटी जाल्ली ती हायकोर्टान गेले आनी आमकां न्याय मेळटलो हें नक्की आसा. कारण तेंची तोखणाय करपा सारकें आमकां तितले शब्द ते खरेंच एक बरे लॉयर आनी त्या बरोबर त्यांनी AG म्हणूनय काम केल्लें आसा. आयज असल्या आसा जे आमचे खांबे आसतात तेतुर्ले 2 खांब्या पैकी सर कालूस सर हे खांबो आसा. सगळ्यांक चड वेळ घेयना. सगळ्यांचे देव बरें करूं. तुमी हांगर मोठ्या संख्येन येयल्यात आनी तुमकां वेलकम करता. आतां फुडलो प्रोग्राम आमचे जीन बाय फुडलो प्रोग्राम स्टार्ट करता. Thank you, Hemant, for keeping it concerned. Before I hand over the mic, I would like to introduce a dynamic lady born in Asnora, now Sisai, who still speaks passionately about Asnora and how its people uphold them to this day. A retired teacher by profession, she campaigned alongside Viriato's mother in her youth. I now invite Mrs. Sybil Dias to formally introduce Viriato. Mai mogaचं योगा Captain Viriato Fernandez, माझं गाव भाव सर कालूस आणि हांगा म्हजे बसलेल्यांक सगळ्यांक विशाल तुका पोवन सगळ्यांक आमच्या शिसयेच्या गांवांत थोडी उतरां म्हाका आमच्या कॅप्टन विराटा पळय सांगची दिसली. म्हजे सिस्टर इन लॉ जिनान सांगलें म्हणून बट आय एम नॉट अ गुड स्पीकर. फ्यू वर्ड्स आय से अबाउट इट. कॅप्टन विराट आसनोड्या गांवांचो हृदयन आनी बीबी हांचो खूब तिसरो व्हडलो विन्सी म्हजो स्कूलमेट, दुसरो विल्फन म्हजो क्लासमेट आनी विराटाची आमकां चड येना कित्याक विराट 7वेन आसतना ताचो डॅडी पणजे ट्रान्सफर जालो. सो दे शिफ्टेड टू पॅन्जीम एंड दॅट्स हाव आमकां येना. पूण तरी पूण म्हाका ताचे मामीची कित्याक हांव मामी बरोबर खूब भोंवला हांव तेन्ना म्हाका दिसता 8वेक आहलें आनी मामी ताची एक देव भक्ती मनीस.
सदांच ती गायन गजेर विसाड पयल्या व्हडल्यान गायन करप ताळो बरो घालप एक कालचीदार वस्तोरी आनी आमकां युथाक तेन्ना ती जायतो तेंको दिताली आमी जेन्ना आमचे ज्यो आमच्यो हें आसताल्यो तेन्ना सदांच तिचो आमकां तेंको मेळना आनी जायते फावटी आमी तिच्या हातीचें जेवण जेवल्या तेंच्या घरांनी एक बरी वस्तोरी आमच्या आसपासच्या गांवांत बरो वाव केला एक सरपंच कहो सरपंच कशी जावं आनी तिच्या सांगाताक म्हाका फुडें आसा कांबळी सर आनी मामलेकर सर हांचो दोगांयचो म्हाका फुडें आसा जायते फावटी कितें आमकां हेल्प केला आमच्या तिचे वाव केला तो केन्नाच विसरूंक जावचो ना आनी जरूर हांव स्वत मानता आयज तर कॅप्टन विराट ह्या जाग्यार आहा जाल्यार जरूर तो आपल्या आवय आवयच्या आवय इतली बरी वस्त आनी आनीक एक म्हाका फुडें हें जाता सांगचें दिसता कारगील वॉरान आमचे कॅप्टन विराट फर्नांडीसान बरो वाव केला ऑपरेशन विजय हातूंत ताणें बरो वाव केला इंडियन मिलिटरी हितून ताणें काम केलां जायतो बरो वाव ताणें केला आनी तो तेच्या ह्या बऱ्या वावरा पासून ताका 2 पुरस्कार मेळ्ळे एक विजय स्टार आनी एक विजय मेडल तेच भशेन ताची शिक्षण जायते आहा हांव आनीक एक जाण तो ब्लॅक बेल्टूय म्हणून ताणें हें केलो बट हांव कितें सांगूंक सोदता इतलेंच कॅप्टन विराट जो वाव तुज्या मामी डॅडीन केला तो तूं फुडें कान मारतोय म्हूण म्हाका भावार्थ आसा आनी भरवंसो आसा भरवंसो आमकां केन्ना फटयना आनी हें तुमारान दवरून ह्या आमच्या टीव्ही कॉन्सुली पासत आख्खे गोंयचे पासत तूं वावुरतलो एक बरो वाव फुडें वतलोय म्हणून हांव आस बाळगितां जय हिंद जय गोवा Thank you, Sybil, for that wonderful introduction. I'm sorry I missed out on a few people to invite. Vice President Minority Mustafa Bey. And Peleja Rapos, JVM Chief Coordinator. All TV Panchayat members and Nilesh Kamli. Do your little bit of good where you are. It's those little bits of good put together that overwhelm the world. So now we have the felicitation. आमचो कालागूडचो ब्लॉक प्रेसिडेंट लॉरेन्स बाब मागीर कृष्णा नायक पेडणे ब्लॉक आनी आमचो बेराडीचो ब्लॉक आमचो एक्झिक्युटीव मेंबर PCC मेघश्याम राव आनी मातशें येवपाचें फुडें तरी म्हाजो जागो मातसो हें आसा हांव मागता की तेंचे ताळी दिवन स्वागत करचें. We now will felicitate Captain Viriato at the hands of our chief guest, Carlos Ferreira.
I now call upon Vijay BK to say a few words. सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी आमचे सत्कार मूर्ती म्हणजे फ्रेंड कॅप्टन विर्यातो फेर्नांडीस तेंचें स्वागत करता. तशेंच आमचे MLA कालूस बाब, वायस प्रेसिडेंट आमचे शेख, दोनूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉर्थ एंड साउथ सावयवान बिरेन, वायस प्रेसिडेंट आमचो विवेक, मागीर प्रणव बाब, म्हाजे खास मित्र म्हटल्यार जाता पॉलिटिकल एडवायझर म्हटल्यार जाता आमचे कांबळे बाब, जेणी हो ब्लॉक घडोवपाक म्हाका दिसता 2 वर्सां खुबशे मेहनत घेतली. हांव देव बरें करूं म्हणटा. एक सुद्दां ब्लॉक मातसो काम बरें करता कळ्ळें. मागीर न्हवळेकर बाब सदच्या आमच्या फोनाचेर नाल्यार खंय तरी हें जाता आनी काँग्रेसचो झेंडो वयर हाड घुरीत आसता. मागीर म्हाजे मित्र शिवा कांबळी, मागीर दोनूय ब्लॉक प्रेसिडेंट लॉरेन्स बाब, कृष्णा आनी खास म्हणटा ते जेणी मेहनत घेतल्या तो कांबळी हेमंत कांबळी विसरलो ना. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट मोदी बाब, चिपाल मंच, हेड गोवा स्टेट राखोलसो राऊत, मागीर खूब दिसान रेखा बरें आहा न्हू मातशें सीक आहले. आमचे सदचे एका एज्युकेशनान फुडें आसताले ते. बाकी सगळीं जाणां पत्रकार बंधू, म्हाजे मित्र आनी म्हाजे सिनियर कॅडेट आमी NCC आसतना म्हाज्या चलयेचे हे सर ते भगत बाब, आमचे कलीग ईशा एंड आलेक्स, बरेच दीस तुमी हांगा आसा म्हणून. आनी एक नांव विचारलो आमचो नात्रेत बाब, मातसो फुडें येवन बस. जॉन नात्रेत. बाकी सगळे जाण नांवां घेयना. ही नांवां घेतल्या कित्याक आयज थिरीक सगळे जाण काँग्रेसीक सपोर्ट करता आनी हे लोक येयल्यात हांगा कळ्ळें. आनी पयली सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कारण आमचो सरकार म्हाका दिसता 12 वर्सां ना. तरी आसतना तुमचे असले कार्यकर्ते, तुमचे अशे लोक आसात आमच्या वांगडा म्हणून आमी फुडें वयता. आनी ह्या तरेन म्हाका दिसता फुडें वचून आमच्या गोंयाक काँग्रेसीची सत्ता जाय. त्या खातीर तुमच्या पयलीं देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी आयज आसा. हांव दोनूच गजाली सांगतलो की सद्या आमी जे तरेन गोंयान पळयता, देशान पळयता पळय, तशें घडोवंक जायना केन्ना आनी तेच्या पयलीं घडोवंक ना. आनी खुबशे अशे तुमचेर आनी बाकीच्या जे आमच्या स्कुलांनी कॉलेजींनी आमी पळयता. आयज काल तुमी पळयला की इमर्जन्सीच्या टायमार तेंच्यांनी संविधान हत्या दिवस म्हणून मनयलो कळ्ळें. आनी तो एका स्कुलान घातलो पळय तेंच्यांनी, स्कुलांनी सर्कुलर. तुमी चिंता हे RSS मेंटलिटी आनी BJPची मेंटलिटी जशी जशी इलेक्शनां येतली पळय तेन्ना सगळ्या धर्माच्या लोकांक डिवायड करतली. आनी वी आर द ओन्ली पार्टी म्हणटा पळय आमी, एक सेक्युलर पार्टी काँग्रेस पार्टी, जेका आमी केन्नाच आमी सत्तार आसल्यार आमी केन्ना डिवायड करूंक ना लोकांक, जर सत्ता नासल्यार आमी केन्ना डिवायड करूंक ना. आनी आयज आमी पळयता की गोंयान आमचें डिविजन जाता, जे आमी गोंयाक माणकुले पळय म्हणटा पळय ते खंय तरी विकून वयता. काल सकाळी कोणी म्हटलें की फेरीबोट पडली कळ्ळें न्हू, फेरीबोट पडली आनी फेरीबोट काडपाक अजून 5-6 दीस 8 दीस लागता. ही जी आपत्कालीन म्हणटा पळय म्हणजे डिझास्टर मॅनेजमेंट, हेच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं हे घेतलेली मिटींग घेतलेली कलेक्टरांची बी. तुमी चिंता जर गोंयान अशें कितें तरी जाल्लें जाल्यार हेंच्या कडेन सरकारा कडेन हें ना. सरकारा कडेन करप्शनाचो भंडार भरलेलो आसा. ते करप्शनान हे करपाक आसा. काल आमी पळयता थोडे फोटो आमदार म्हणटा की कितें एक झाड माके नाव, असली देशाची नांवां ती. एक झाड माके नाव, हेंकां इलेक्शनाचो जाता. आतां तुमी झाडां पेडां आनी दोंगर आमचे एकूण खाल्ल्यात मरे, आनी आतां तुमकां एक झाड माके नाव म्हणटात तुमी. हे जे बारीक बारीक गजाली आसा पळय ते तुमी लक्षांत हाडपाक जाय. आनी आमी हांगा वचून वयता, पण तुमच्या कडेन तुमी कार्यकर्ते, तुमी फिल्डार आसतात, आमी फिल्डार आसतात, लिडरा परस तुमी फिल्डार आसता. ही गजाली बारीक बारीक हे सांगपाक जाय. कारण हे आयज आमी म्हणटा ते गोंयान ड्रग पेडलर
प्रॉस्टिट्यूशन आणि लँड ग्रेबिंग हे जाल्ले आसा आणि ड्रग्स म्हणटा तो घराघरांनी पावल्लो आसा। आमी आयज आतां आयची गजाल की एक 17 वर्साचे चेड्याचे एसिड उडयले कोणाचे, म्हणजे हे जे बिहाराक बी चलताले पळय ते गोंयान येवंक लागले। हो जर सरकार असोच रावलो न्हू जाल्यार आमकां खंय तरी लिपोवन पोवचें पडटलें। सो हांव मागता तुमच्या कडेन गोंय उपकार मागता की तुमी येता त्या एका काँग्रेसीक निवडून हाडचे। तुमकां ह्या फावटी बरे कॅन्डिडेट दितले आमी कळ्ळें, तशें येटो आसा पळय तशें दितले आमी तुमकां कॅन्डिडेट। आनी आमी तरी केन्ना पळोवना की आमचे आदले राज्यसभा MP शांताराम नायक सगळ्याक तरी वयताले कळ्ळें न्हू, लोकांक वयताले ह्या जाग्यार। म्हाका बरें दिसता खूब दिसांनी असो आमकां एक हे मेळ्ळा लिडर जावं आमचो MP तो नॉर्थ सावथ पळयना। हांव गोंयाचो मनीस, गोंयाचो कार्यकर्ता, काँग्रेसचो एक कार्यकर्ता म्हणून सगळ्या कडेन भोंवता। तशेंच कालूच बापूय म्हाका दिसता फूल सगळ्या कडेन भोंवता। आमकां आनी 40-50 ते आमकां नंबर जाय गोंय असेंब्लीन आमकां फॉर्म करपाक फुडल्या हेका 40 म्हाका दिसता 30 तरी तुमी निवडून हाडपाक जाय। पण हे असले दोग जाण आहा ते आमकां फूल, आनी आमचे युरी बाबा आहा, मागीर एल्टन आसा, हे आमकां पुरो हे गोंयाक घालयतले आनी ते फुडें म्हाका दिसता बरे लिडर दितले अशें हेंच्या कडेन मागता। कारण 2022 जाला पळय ती गजाल रिपीट जावची न्हू, कळ्ळें न्हू, जावची न्हू म्हणून मागता की कित्याक हांव एक स्टेट उलोवपी मनीस, कळ्ळें न्हू। सो 2022 जी गजाल जाले आयाराम गैराम ते जावपाक जायना आनी त्या खातीर तुमी कार्यकर्त्यांनी ठाम रावपाक जाय कळ्ळें। कॅन्डिडेट म्हणटा पळय तो थोडे कार्यकर्त्यांक दिवपाकूच जाय आनी काँग्रेसचे वोट सगळ्या बरे आसा त्या खातीर दिवपाक जाय। आनी ताका हांव मागता की येता त्या इलेक्शनाक आतां म्हाका दिसता 1.5 वर्सां आहा, येता त्या ZP आहा, ZPकूय तुमकां आमी बरे कॅन्डिडेट दितले तुमी तेंच्या वांगडा। देव बरें करूं। जय हिंद, जय काँग्रेस। Thank you, Vijay. I now call upon MK Sheikh to say a few words. आयचे सत्कारपुर्ती खासदार कॅप्टन विलियम फर्नांडीस, आयच्या ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आणि आमचे आमदार हळदोणीचे ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब वीरेंद्र शिरोडकर, सावियो डिसिल्वा, आमचो जनरल सेक्रेटरी बाब विजय विके, माचयेर बशिल्ले सगळे मानेस, आजी माजी, ब्लॉकाचे अध्यक्ष, पंच सरपंच आणि मोगाळ भावना भयणीनो, जो मनीस चूक करता तो त्या चुकींतल्यान कितें तरी शिकता। आमचे बाय कंपेर करताले ते विसरले कितें करपाक की आमच्या ह्या कार्यावळीचो जो मुखेल सोयरो आसा ताका तुवें फुलां हाडली पूण ताका तें दिलें ना। आतां तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव बाब कालोसाक भेटयता। जो कांयच करिना तो चुकूय करिना, तो कांय शिकयना, पण ताणें कितें तरी केलें, एक प्रयत्न केले, तातूंत चुकलें पण आपलें तें शिकतलें फुडें, ही मनशाची हें। आज आमचे दक्षिण गोंयचे खडेगांठ खासदार कॅप्टन विलियम फर्नांडीस हाजो थिवी ब्लॉक काँग्रेस कमिटीन आणि तांच्या वांगड्यांनी आणि तुम्ही सगळ्यांनी मिळून हांगा सत्कार घडोवन हाडला। त्या पासत हांव ह्या ब्लॉकाचे अध्यक्ष, तांचे हेर वांगडी आणि तुमचे सगळ्यांचे कौतुक करता। तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं दिता। अशी एक म्हण आसा, जो सत्कार्य करता
ताजो समाज सत्कार करता, जो बरें काम करता ताजो समाज भोवमान करता. आता कोणी म्हणटलो कॅप्टनाक खासदार जावन फक्त एकच वर्स जाला, अशें तुमी ताचे भितर कितें पळयलें आनी म्हणून तुमी ताजो सत्कार करता काय म्हणून. हय, हिंदीत एक म्हण आसा, होनहार विरोबान के चिकने पा, म्हणजे कितें, भुरग्याचे पांय पाळण्यात दिसतात, तशी कोंकणीत म्हण आसा. फाटल्या 1 वर्सां बाब कॅप्टनान गोंयचे जे अनेक प्रश्न आसात ते प्रश्न पार्लमेंटा मुखार व्हरून तांकां राष्ट्रीय पावण्यार तांकां प्रसिद्धी दिल्या, त्या मांडल्या. जे राष्ट्रीय फुडारी आसात तांच्या तकले गोंयचे प्रश्न कितें आसात ते हाडून दिला. तें व्हडलें कार्य, तें व्हडलें कार्य. आनी म्हणून हांव म्हणटा फक्त 1 वर्सा उपरांतच जो कॅप्टनाचो सत्कार जाता तें योग्य आसा. कारण तुमी पळयलां 1 वर्सान जर हो कॅप्टन इतलें काम करूं शकता, इतले आमचे प्रश्न जर पार्लमेंटान मांडूं शकता, जावं उरिल्ल्या 4 वर्सांत तो मडबाक हात तेकयतलोच तेकयतलो. हें तुमी सगळें पळोवनच आयचो सत्कार तुमी हांगा घडोवन हाडल्या आनी त्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करता, तुमची तोखणाय करता. आतां कॅप्टन विर्यातो म्हणटकर तो आतां खासदार जाला म्हणून ताका सगळे गोंयकार वळखतात. आतां ताका देशांतले सगळे फुडारी वळखपाक लागतले, तातूंत इल्लोय दुबाव ना. पूण ताची आनी म्हजी वळख हालींची. हांव आयकून जाणा आशिल्लो एक कोण तरी कॅप्टन विर्यातो म्हणून तो एक एक्टिविस्ट जो वास्को वाठारांत रावता आनी गोंयचे जे प्रश्न आसा चड करून एनवायरमेंटाचे ते घेवन तो झगडटा हें हांव आयकून जाणा आशिल्लो. हांव ताका केन्नाच मेळूंक नाशिल्लो. पूण 2022च्या वेंचणुके पयलीं त्या वेळावयल्या अध्यक्षान म्हजी आनी ताजी एक दीस वळख करून दिली मडगांवां रवींद्र भवनात. ती ताजी आनी म्हजी पयली भेट आशिल्ली. म्हाका दिसता आमी वरभर उलयले आनी वरभरान हांवें टिचर जाल्ल्यान हांवें ताजी बॉडी लँग्वेज पळयली, ताका वळखलो हो मनीस कितें, हाचे भितर कितें गूण आसा हें 1 वरा भितर म्हाका कळ्ळें. आनी आमी जेन्ना डिस्पर्स जाले आनी घरा वचपाक लागले, हांवें वाटेर आमच्या आदल्या अध्यक्षाक सांगलें, अरे बाबा एक कोंकणीन म्हण आसा, हांडीर आसा चेडो सोदता सगळ्या वाडो, तशें म्हळें आमचें जालां. आमी दाबोली वाठारांत एक कॅन्डिडेट सोदताले आनी आमी जायते जाणां कॉन्टॅक्टी जाल्ले, ते हय ना हय ना हय ना, थोडे भाव खावपाक लागले आनी ते पयस उरले. तरी आसतना आमकां कॅन्डिडेट मेळना, वर्सभर उरला, ताची चड कमी का दिसता म्हाका. हांवें सांगलें तशें करूं नाका, आमकां कॅन्डिडेट मेळना, ताकाच धर आनी ताच्या गळ्याक ही माळ घाल. तो जिखतलो अशें हांव म्हणिना, कारण कितें थंय एक व्हडलो मनीस, व्हडलो फुडारी ऑलरेडी थंय आसा, ताच्या विरुद्ध टक्कर दिवपा जाय. पूण म्हळें सामकी म्हळें आमची लजी काडपाना, कारण ताका समाजांत रिस्पेक्ट आसा, ताचें काम लोकां मुखार आसा. आनी देखून म्हाका दिसता त्या वेळार अध्यक्ष जावन बाकीचे जे कोण जे जाळवणदार आशिल्ले, जे टिकेट बिकेट कितें फिक्स करताले म्हणजे ठरयताले, तांचे तकलेंत हांवें तेन्ना हो विचार घालो आनी हळू 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 करून हो विचार तांकां पटलो आनी कॅप्टनाकय म्हाका दिसता देवान बरी बुद्द दिली आनी तो जावन आमच्या ह्या पक्षांत आयलो, एक बरो मनीस आयलो, जावन थोड्या मतांनी पडलो. पडटकच मनीस दिसता पराभव जालो की तो आनी कांय तो दिता जावपाना रे म्हणटा. पूण कॅप्टनान तें केलें ना. कॅप्टनान विधानसभेच्या वेंचणुके उपरांत आपलें काम चालूच दवरलें आनी ताका एक बरें व्यासपीठ मेळ्ळें.
एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें काँग्रेसचे, तो जनरल सेक्रेटरी जालो PCCचो, ताका एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळें आनी तो फक्त आपल्या मतदारसंघांतच न्हय, तो हेर मतदारसंघांनी भोंवपाक लागलो, हेर मतदारसंघाचे प्रश्न समजून घेवपाक लागलो. हें ताचें मोठेपण. नाल्यार एक तर तो न्हिदपाचो, नाल्यार नाका फुडले इलेक्शनाच्या आतां तयारी करुया दाबोली, पूण दाबोली उरपाचो तें ताणें केलो ना. तो जावं मुर्मुगांव तालुको, जावं साश्टी, जावं केपें, दुसऱ्या मतदारसंघांनी तो वचून तांचे प्रश्न समजून घेवपाक लागलो. आनी जालें कितें, हें करता आसतना ताजें ऑटोमॅटीक हेर लोकां कडेन इंट्रोडक्शन जालें. ही गॉट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ थ्रू वर्क. हें इम्पॉर्टंट. जाल्यार थंय वचून लास्ट मिनटाक हांव कॅप्टन घेयात, तुमी म्हाका मत दियात अशें ताणें म्हणलें ना. तो काम करतालो, ताजें तें इंट्रोडक्शन जालें आनी लोकांक दिसलें की हो एक बरो मनीस आसा, शिस्तबद्ध. कारण तो येता आर्मींतल्यान. आर्मी म्हळ्यार शिस्त, थंय शिस्त आसता, एक प्रिंसिपल आसता मनशाक, त्या शिस्ती प्रमाणें ते वावुरता. तो असो शिस्तबद्ध मनीस जावन आसा, बरे विचाराचो आमचो गोंयकार भाव आनी कामूय करता. म्हणटकीर लोकांनी ताका तेंको दिलो, दक्षिण गोंयच्या लोकांनी. आनी कांय लोकांचो अपेक्षा भंगूय जालो. तांकां दिसलें ना की हो आमचो कॅप्टन जिखतलो म्हणून, पूण कॅप्टन जिखलो, बाजी मारली आनी जिखून उगी रावलो ना. ताजो तो स्वभाव, तो उगी बसूंक शकना, तो कितें तरी करीत रावता. पार्लमेंटात तो करताच, पूण तो दक्षिण गोंयांत भोंवपाक लागलो. हांवें म्हज्या आयुश्यांत, म्हाका आतां 50-55 वर्सां जातलीं ह्या पक्षांत काम करता. दक्षिण गोंयचो वा उत्तर गोंयचो लोकसभेचो वांगडी तो नॉर्थाक केन्ना आयलो ना आनी नॉर्थाचो मनीस सावथाक केन्ना गेलो ना. पण आज पयले खेप हांव म्हज्या आयुश्यांत पळयता, दक्षिण गोंयचो खासदार जावन ताणें खरें म्हळ्यार दक्षिण गोंयाचे कितले प्रश्न आसा, कितलेशे प्रश्न घेवन बसपाचे. पूण ना, ताची दृश्टी सारकी बरी आहा, दूरदृश्टी आसा ताका. तो सगळ्यांचे चिंतता. उत्तर गोंय म्हळ्यार आमचेंच गोंय, गोंयचो वांटो, ते आमचेय गोंयकार अशें म्हणून तो दक्षिणेचें तें काम करून तो उत्तरेक आयला. आनी उत्तरेच्या लोकांक, उत्तर गोंयच्या लोकांक आज तो मेळटा, तांचे प्रश्न समजून घेता. हें बरें काम ताणें केलें. म्हाका दिसता ताका ही जी ताका जें उत्तेजन मेळ्ळा, एनकरेजमेंट, तें राहुल गांधी कडेन जावपाक जाय. कारण कितें, राहुल गांधीन 24च्या इलेक्शना पयलीं ताणें एक भारत जोडो यात्रा काडली. तो कन्याकुमारीच्यान काश्मीर मेरेन चलून गेलो, वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान. मागीर मणिपूर ते बॉम्बे दुसरी न्याय यात्रा काडली चलून. ताणें सबंद देशांतल्या लोकांचे प्रश्न समजून घेतले, तांकां मार्गदर्शन केलें, तांकां उत्तेजीत केलें. तांकां सांगलें तुमी अशें न्हिदून रावल्यार तुमचे प्रश्न सुदारे जावचे ना. तुमी भायर सरात, काम करात, कश्ट करात, यश तुमकां जरूर मेळटलें. म्हाका दिसता जशें राहुल गांधी सबंद देशांत भोंवून लोकांचे प्रश्न समजून घेतले, म्हाका दिसता तातूंतल्यानच कॅप्टनाक उर्बा मेळ्ळी आसतली आनी तो ताचेंच अनुकरण करता. आज तो काणकोण ते पेडणे मेरेन सगळ्या भोंवता. तुमी ताका फोन करात आनी सांगात शिरसय अशें कितें जालां, तो बाबा आपली गाडी घेवन तो रातचो 11 हांगा पावता. हांगा पळयला बरें म्हणून तो न्हिदना पांगरून घेवन, फाल्यां पळोवया रे म्हणून ना. हांवें ताका एक कडेन पळयला रातचो, केन्ना आमचे लोक पावले पूण कॅप्टन पयलीं पावलो. म्हाका दिसता ते कळंगोटे त्या सायडीन आसतले. हो तो पयलीं पावलो रातचो वास्कोच्यान. म्हणजे तोखणां करपाक केली गजाल. वी हॅव टू एप्रिशिएट इट. सो म्हाका दिसता कॅप्टनान जें काम हातांत घेतलां, सबंद गोंयांत भोंवून गोंयकारांचे प्रश्न समजून घेवन ते सुटावे करपाचो.
आता तुम्ही एद्या व्हडल्या संख्येन तुम्ही आयल्या ते कित्याक काँग्रेस पक्षाक लागून न्ही वो कॅप्टनाक लागून न्ही. कॅप्टन म्हळ्यार एक विचार, कॅप्टन म्हळ्यार एक मुवमेंट, एक चळवळ. त्या चळवळीचे तुम्ही वांगडी, त्या विचारा कडेन तुम्ही सहमत जाता आणि त्या विचाराक तेंको दिवपाक तुम्ही आज एद्या व्हड संख्येन हांगा एकठांय जाल्यार ताचो भोवमान करपाक अशें म्हाका दिसता. हो विचार आनीकय घट्ट जावपाक जाय आणि होच विचार घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. म्हाका दिसता पार्लमेंटात दक्षिण गोंयचो आवाज ताणें पावयला, उत्तर गोंयचोय लोकांचो आवाज तो पार्लमेंटात पावयतलो आणि जे कितें प्रश्न आसा ते तांच्या तकलेंत घालतलो आणि ते सुदार करून घेतलो. आमी ताका तेंको दिवया, ताका देवान बरें आरोग्य दिवचें आनीक अशीच गोंयची तशेंच देशाची सेवा करपाची ताका तांक देवान दिवची. इतलें सांगून हांव म्हजी 2 उलोवप सोंपयतां. Thank you, sir. I now call upon Mr. Maulinkar to say a few words. ब्लॉक काँग्रेसीचे मिटिंगेक स्पेशल प्रोग्राम घडोवन हाडलेले आमच्या दक्षिण गोंयचे खासदाराचे दक्षिणेचो खासदार जायत पूण सुपुत्र ह्या अस्नोड ह्या गांवचो. आमचे पहिले कर्तव्य लोकांनी जरी ताका निवडून खंय दिला पहिले कर्तव्य जन्मसिद्ध भूमी तेजी जाली म्हणून ब्लॉक प्रेसिडेंटान आमच्या काँग्रेसच्या मतदारसंघात घडोवन हाडल्या बद्दल आणि त्याचे अभिनंदन करता. त्याच्या आधी कॅप्टन विलियार्डो हांव ल्हान आसतना पळयतालो विवियान वॉज माय क्लासमेट वेन नार्वेकर वॉज आमचे टीव्हीचे आमदार तेन्ना तो ल्हानसो आसलो, जल्माक गेलो कोणें चिंतूंक नासलो की खासदार जाय आमदार जाय, तो कॅप्टन आसलो. पण त्यांनी सेवा करून त्याच्या आधी त्याचे माय विवियानान काँग्रेसीची खूप सेवा केल्या. ही ग्रोथ फ्रॉम ग्रासरूट लेवल टू वायस प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द काँग्रेस पार्टी. ताका लागून तेणें जल्माक हाडलेलो पूत आयज खासदार जालो आणि आयज खासदार जावनूय आयज गोंयची सेवा करपाक पावलो. म्हणून त्याचे खातीर हांव त्याचे कॉंग्रॅच्युलेशन करतलो. आयज कॅप्टन विलियार्डाचेर हांव एक वजें दवरता माथ्यार. ते भशेन तेणें माय विवियानान थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीक काम केल्लें. हे थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी कन्स्ट्रक्टिवली घडोवन हाडपाक जर थोडोसो वेळ काडीत कॅप्टन जाल्यार जरूर थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी थिवी परतून काँग्रेसीचे हातार येवपाक शकता. कॅप्टन जर वॉर करतलो जाल्यार अशें मिलिटरीचे कशें घालूंक जाय तें ताका जरूर खबर आसतली. त्या भाशेन काँग्रेस कितें घडोवन हाडटलो जाल्यार पयलो ब्लॉक प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट ही संघटना सगळी घडोवन हाडी जिखूंक शकता 100%. कित्याक टीव्ही मतदारसंघ हो काँग्रेसीचो आनी ह्या टीव्ही मतदारसंघात 2दा वावुरला निवडणुकोक रावला पूण आमचे भितरूच डिसायड जावन हांव घेवन जाय पडलें. एक नार्वेकारान निलकंठाक दवरलो इंडिपेंडंट, विनायक नायक हांव पयलो झेडपी अध्यक्ष जालो. परिकारान म्हाका ऑफर दिली तूं झेडपी अध्यक्ष कंटिन्यू कर, ती 5 वर्सां तूं राव, आपूण तुका उडयना. हांवें सरळ सांगलें हांव नीज काँग्रेसमॅन, जशें सून गळटा वड वर्जन हांव काँग्रेसीन रावतलो, वरातूय काँग्रेस. आयज काँग्रेसीन आनी कॅप्टनान चाबूक मारून काँग्रेसीक शिकोवपाची गरज आसा. उमेदवार काडटलो जाल्यार डिफॅक्टर काडूंक नाका.
काँग्रेसची चळवळ गोंयभर आसा जी महात्मा गांधीन आनी व्हडल्या थोर लिडरांनी सुरू केली. काँग्रेसची चळवळ न्हय कोणाची पार्टी मावळीकाच्या रागान आमळका तिकीट मेळ्ळी दुसरो जलसादार तो वावरता परतून येयला पण परतून तेच काँग्रेसीन येतात न्हय. काँग्रेसीची चळवळ त्याची इमेज जर कोणे पिड्यार केल्या जाय तर काँग्रेसी निवडून येयल्ले जे काँग्रेसचे आमदार हांच्यानी काँग्रेसीची इमेज काबार केल्ली आसा आनी लोकांची मनां दुखयल्ली आसा. पूण ह्या डिफॅक्टरान आयज हेच डिफॅक्टर एक फावटी दिवपाक जायना, 2 फावटी जाले, 3 फावटी जाले, डिफॅक्शन चालूच आसा. आणि खुद आमच्या मुख्यमंत्र्यान मानून घेतले तर मायकल एकटो गेलो जाल्यार मायकलान आमच्या 8 जाणांनी हाडले. हे अशेंच हाडून हाडून सरकार चलयतात. आयज जर एमर्जन्सी ते 50 वर्सां जाल्यार तरी इस्कॉलान बूक शिकयता जाल्यार भुरग्यांक हेणी डिफॅक्शन हाडून हे जे डिफॅक्शन करून जे चलयता राज हे नीच राज आनी हांकां खबर ते फक्त नांव बीजेपीचे म्हूण सगळे काँग्रेसीचे आमदार. हांकां परत सांगता हांव की असल्या आमदारांक धांवडून घालात. कॅप्टन बाब आमचे कालुसाक you are backbone, you are legal advisor to the government, was legal advisor when Luigi was the chief minister, and you are right person at the right time to guide this Congress and bring back again to power. This is the right time for you, and work together as Ram and Lakshman, as you can work together and bring back the Congress into power. I Shanduraच्या उलयता वॉर पाकिस्तानाक गेले शंदूर. आयज पंतप्रधान सांगूंक शकता आमच्या बायलांचेर शंदूर पुसले रे हे पंतप्रधान पुसले जाय. आयज हो पंतप्रधान दुसरा आपले बायलेचो सिंदूर पर नाच गाव घालता प्रचार करता न तसा जाल्यार मुख्यमंत्री आमी सॉरी पंतप्रधान सिंदुराचे उलयता जाल्यार सिंदूर म्हणून डिक्लेअर केले वय कित्याक फाटी घेतले वो हुनीर पकडून दोगर पाकून हुनीर काढलाय फाटी घेतले. प्रेसिडेंट सांगता म्हणून अमेरिकाचो तुका भंय आसलो पाकिस्तान हरोवंक शकता म्हणून. अशा पद्दतीन जे फटींगपणा राज करूं नाका. आयज बीजेपीचे सरकार गोंयांत भ्रष्टाचारी सरकार खंयच्या विशयाचेर भ्रष्टाचार ना हो सांगतो. अनएम्प्लॉयमेंट हायेस्ट इन आयज जे रिसेंटली लॉ अँड ऑर्डर जस्टिस फॉर पीपल ऑफ गोवा पुअरेस्ट इन गोवा वर्सां मुंडा टेरिफी केसीस वगैरे वगैरे कांयच जायना. मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 3 महिन्यांनी मुंडकार केस आपली करून घेता कोटंबी. व न्याय लोकांक दिता सांगे ब्रह्मज्ञान आनी सता कोरडे भाशण. तसे खंयसर ताचो भ्रष्टाचार गॉडमदर जाली खबर आसा जॉब फॉर कॅश खंयच्या फिल्डान दोगर काबार करून केले. तेन्ना 6 लाख स्क्वेअर मिटर हेवटेन ताचो एग्रीकल्चर प्रमोट करता हेवटेन बांद बांदता. कितें जाता फक्त लोकांक बंडला मारून फोटोन राज चलयता. आयज तुमकां हात जोडून विनंती करता सिव्हीक कॉन्स्टिट्युएन्सीन सांगला तशें आनी गोंयानूय आयज तांकां भंय आसा. आयज तेंच्यांनी लोकसभेचो उमेदवार दवरलेलो गोंयचो उद्योगपती आनी उद्योगपती आयज ते बायलेक दवरलेली. आयज बहुजन समाजा कडेन बायल नाशिल्ले दक्षिणेक ते शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब आनी कितलेशेच आहात. ती मोठ्या घराण्याची तिच्या घराण्या धेप्याच्या घराण्यात लोक ताका मेळपाक वयतले आसले तिच्या सामान्य मनशाच्या कार्याक लग्नाक ती धेप्याची बायल येतली आसली. लोकांनी फार विचार केलो ते बीजेपी सरकार RSS म्हणटा पळय ह्या बहुजन समाज RSS बहुजन समाजाचे केल्लेच कल्याण केल्ले ना. इतिहास पळया सनातन धर्म बहुजन समाजाचे विरुद्ध आमच्या बहुजन समाजाच्या बायलां वगैरे हेंच्यांनी विधवा केल्ली आसा. विधवा करून सती केल्ली आसा. राजा राम मोहन सारकेला इंग्लंडाक वचून सती ते नाश करपाक वावुरलो. खंयच्या फिल्डान ह्या RSS वाल्यान आंबेडकरा सारकिल्याक भायर कोसयलो जमनीचेर कोसयलो भायर घातलो ताका सुद्धा शिक्षणाक दिवंक ना. आनी बायचे उदाहरण सनातन धर्मान दिवंक ना. खंयच्या धर्माचे सांगतलो सनातन धर्म आमच्या बहुजन सांगपाची गरज ना. सनातन धर्म जो पर्यंत आमकां बहुजन समाजाक हे RSS वाले अशेच फाटी दवरूंक सोदतात. म्हणून आयज शेड्यूल ट्रायब रस्त्यार येयले दक्षिणेक कला एकाडेमीचो PWD कोण PWD हो आमचो मुख्यमंत्री म्हणे कला चेअरमॅन जाय एज्युकेशन काम कोण करताले दिसना खंयच्या तेचेर मागीर निमणो बळी पडटा ताका आनी ताका काडटा इट इज टोटल रॉंग. आनी बीजेपीचे मणी मानून घेतात करप्शन आसा सगळ्याक म्हणून. आनी उलयतना खूब आसा ओवरऑल चड उलयना खंयच्या टायमार चडाचो देव बरें करूं. जय हिंद. विर्याटो एक स्पेशल आमचे सिवीक आमचे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी गोंयभर आसा. आमचे बाब इंदिरा गांधी सांगला कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ज्यो आहा
आणि फेब्रुवारीच्या गोंयांत घातले ते सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट स्टार्ट केले डिस्ट्रीब्युशन ऑफ फूड 2012 काँग्रेस गव्हर्नमेंटान प्रत्येकाक जेवण फुकट दिवचे तांदूळ दिवचे उपाशी म्हणून अन्न मेळचे म्हणून आणि ह्या सोसायटीचे आम्ही कोविड टायमान ह्या सोसायटीन कोविड टायमान सुद्धा सर्व केल्ले आसा आणि डायरेक्टर ऑफ सिव्हिल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सांगता कोविड टायमान सर्व केल्ले आमकां आमी अजूनही येवंक ना करोडा रुपीज येवपाचें आसा प्लीज आय रिक्वेस्ट कितें एक्सप्लेन करतलो प्लीज रेज दीस क्वेश्चन इन द पार्लमेंट हाऊ मच आमकां फेब्रुवारी अराउंड 3 crores आमकां येवपाक जाय आनी गव्हर्नमेंट आयज फाल्यां सांगता आमचो मुख्य कन्सर्न मिनिस्टर आहा तो दोळे आसन फुटलो कान आसन गेलो जाल्यार बाप नांवूय घेता आमचो सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टर वचून थकले तेशी इट्स लायक टॉकिंग द वॉल्स एंड टेबल्स एंड प्लीज there are 465 jobs please see look into this matter this is a serious matter and we can solve it there are throughout Goa will work for your all good with this few words तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूंक गांव आनी आमी तुजी दिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी परतून आमी काँग्रेसीक हाडया ते भाशेन ताल्लूस आमकां गायड करतलो की ताल्लूस वॉज हल्दोना आनी हल्दोना थिवी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली एका टायमान वी वील वर्क टुगेदर एंड चॅक सिटी कॉन्स्टिट्युएन्सी अगेन आतां दुसरे शॉर्ट सांगता तुमी गोवा फॉरवर्डींग का जर तुमी एलायन्स करचे जाल्यार आमकां विचार करात बिकॉज सम ऑफ अवर कॅन्डिडेट जॉयनिंग एलायन्स जाल्यार आमचो सिटी कशी Goa forwarding. We are in absolute majority. There are 6,000 votes in Goa TV constituency. TV 6 and Asura, this is a half constituency around 12,000 votes. And Pina Rewala another right. We work together and another 4,000 votes. But propose the right candidate at the right time before going to the war. And here also. In this part, I thank everyone for having taken more time. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Pavlikar. Now request Carlos Ferreira to say a few words. Good afternoon to all of you. Captain Viriato Fernandez, Member of Parliament of South Goa. Also Senior Vice President M.K. Sheikh, North Goa District President Viren Shirokar, and South Goa District President Savio De Silva, Heman Kambali, our General Secretary Vijay P.K. आणि त्याचं नाव घेना 5 मिनिटं वयतली निघाची माफी मागता and there are so many friends also here so I don't want to take everybody's name. Vijay was struggling. आम्ही आयल्यात आयज एक स्पेशल फेलिसिटेशन करपाक आमचो कॅप्टन विराट हांव चिंतालो कॅप्टन निवडून आयलो तेन्ना कॅप्टन आसनोलासून साऊथ गोवा गेलो आनी साऊथ गोवा जिखून तो आयलो आनी हांव साश्टीसून आयलो हल्दोना आनी साऊथ गोवा जिखलो कित्याक जाता कित्याक लोकांचें मन आनी लोकांचें मोग काँग्रेस पक्षाक लागून आसा आनी देखून आमी सदां एकठांय रावले जाल्यार आमच्यान बरो कॅन्डिडेट दिले जाल्यार आमच्यान ते कॅन्डिडेटाक जिखून हाडूं जाता ते आमचे हातीन आसा आमच्या लोकांक हातीन आसा हांव कॅप्टन विर्यातोक आज इलेक्शना येवन तेन्नासून वळखता कॅप्टन विर्यातो नेवीत आसलो तेन्ना हांव वळखतालो तो येतलो म्हाका मेळपाक हांव तेंचो स्टँडींग कावन्सील आशिल्लो AST आशिल्लो हांव नेवीन वयतालो तेन्ना विजीट मारपाक कॅप्टन सदां आसतालो थिंगा आनी एक सांगता हांव तुमकां तेन्ना म्हाका इंट्रस्ट नाशिल्लें पॉलिटिक्साचेर पूण कॅप्टन गोंयचे आनी गोंयकारां पासून सद्दां म्हाका उलयतालो तेन्ना मुगे सांगतालो सासपाक फुडें घाल म्हण पूण हांव कित्याक सांगता तो मोग दिसा पासून तो सद्दां उलयतालो आनी चिंत मुको उलयता जाल्यार आनी कितले लोकांक उलयतालो कॅप्टन इज नॉट
just captain is not just a naval officer, he's a decorated naval officer. Kargil वॉरान खूब जाणां ते पार्टिसिपेट केला आणि तेका मेडल्स पासून मेळ्ळा, विजय स्टार. पण कॅप्टन तेगे स्ट्रॅटेजी आसा ती म्हाकाय सदां एडवायस दितालो मुगे इलेक्शनाक, आनी हांव जाणा कितलो आदार म्हाका दिलो तो. हांव सदां देव बरें करूं म्हणटा, सदां आभारी कॅप्टनाक. पूण तुमकां खबर ना कॅप्टन तुमचे पासत केन्ना झगडलो तो. तुमकां खबर आसा वयो ना? सांग म्हाका. खबर सांग. कॅप्टन खासदार जावच्या पयलीं काँग्रेसीन येवच्या पयलीं आमच्या घरा येयलो. लोकां पासत झगडलो त्या तुमचे गांवा पासत झगडलो ते म्हाका सांग. तुमी जेवपा येयलो म्हूण सांगता. कॅप्टन आमच्या गांवा पेडणे जे व्हडले आंदोलन केले तुमचे गांव म्हणल्यार हे गांव म्हणटा शिवसाई. हांव सांगता तुमकां, तुमकां खबर ना जाल्यार हांव तुमकां सांगता. वर्सां फाटी आमी इलेक्शना बसची पयली कॅप्टनान एक पेटिशन घायलो हायकोर्टान. तुमचे एक जोरी आसा हांगा आनी ते जोरीचें नांव कोणशे आनी मिनी आंबोली म्हणटात तुमी शिरसायचे. पेटिशन कॅप्टनाक घायले, थिंगा ते काट कोत्ताले, दोंगर काट कोत्ताले, सगळे जोरी काबार जावपाची. हांवें आर्ग्यू केली केस आनी आमी जिखले. लोकांनी विसरपाचें कितें? आज दोंगर कापतात, उदकां पासून कन्स्ट्रक्शन घेतात, शेतां काबार करतात. कॅप्टनान आनीक एक पेटिशन घायल्या महिंद्राची आसनार तुमकां जाणा. ती पेटिशन एडमीट जाल्या आनी पेंडींग आसा, ती पासून फुडें वयतले आमी ते पेटिशन घेवन. कित्याक सांगता? ते सगळे इलेक्शना पयले आनी इलेक्शना पासत न्ही, तो मोग तेगे गांवाक आनी मोग गोंयचे पासत. तेका मातशें ताळी दियात तेजे पासत. तिसरे पेटिशन तुमचे गांवाचे ते कोंकणीदाचे 2 लाख स्क्वेअर मिटर वयल्या ते पेटिशन घायला, नोटीस इश्यू केला. हांव तेजेर उलयना कितें सबज्युडिस म्हणून. तुमकां सांगू सोदता आमी काँग्रेस पक्ष सद्दां लोकां बरोबर आसतात, सद्दां बारीक लोकां पासत चिंततले आनी सद्दां आमचे गोंय साळगार करपाक प्रयत्न करतले. हांव तुमकां फकत 3 प्रश्न विचारूं वयता. तुमकां 15 लाख मेळ्ळे? वयो ना? आतां तेच फाटल्यान तुमकां 3 सिलिंडर मेळ्ळे? आनी आतां तुमगे ते 16 युनिट उदकाचे अजून मेळटा तुमकां? आनी कळ्ळें जुमला म्हणलो कितें? आतां कळ्ळें बीजेपी म्हणलो कितें? तेगे रंग एक इलेक्शना पयले आतां जॉब अनाउन्समेंट करतले, जॉब एडवर्टिजमेंट भरपूर घातले पेपराचेर. कित्याक झेडपी इलेक्शन येता, म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन येता, मागीर आमचे असेंब्ली इलेक्शन येतले. प्रोसेस स्टार्ट करतलो. एक एग्जाम बरोवपाक, सेकंड एग्जाम बरोवपाक भुरगे उमेदीन आसतले जॉब मेळटा आनी लास्ट म्हणटाले तुमी आतां काँग्रेसीक वोट मारल्यार तुमकां जॉब मेळटा म्हूण अशें खोटेन लोकां दवरले. तुम पळोवया जॉब आसात तेन्ना तुमी पळोवया लोकांक जॉबाक घातात तेन्ना काँग्रेसीन केन्ना दुखयना लोकांक. हांव जाणा 1980, 85, 90s लोकांक पासून खोश नाशिल्लो सरकारा नोकरीक वचपाक. ते प्रायवेट जॉबा आसलेले ते हॅपी आसताले. प्रायवेट जॉबान आसून ते जमीन घेताले, फ्लॅट घेताले, टुरां वयताले. फकत गोंय न्ही, भायर वचून भायर वयताले नेताले.
आज लोकांक पयशे म्हणून आसा लोकांक पेजेन लायले बीजेपी सरकार वयल्यान 2000 रुपये इजमॉलेस दितात लोकांक तुमची लोकांक सामके डावन करतात गोंय विकतात गोंय काबार करतात मागीर तुमकां 2000 रुपये दिवपाक सोदतात तुमकां डिपेंडंट करपाक आनी तुमकां अशें काबार करतात आनी सांगपाक काँग्रेस येयल्यार तुमकां तेंय मेळटा हें फुडें कोण चलता कॅप्टन बिर्याताक एक विजन आसा कॅप्टन बिर्यात हांव जाणा कोडशा पासून रेल्वे ट्रॅकिंग आनी तनबार पावर प्रोजेक्ट 3 हिशोब आशिल्ले तो सगळे गोंयचे कोणशा गेलो लोकांक अवेरनेस करपाक कसले पयशे आशिल्ले ताका तो कॉन्स्टिट्यूशन तो तेन्ना दाबोळी चिंतता जाल्यार तो दाबोळी गांवांत भोंवपाचो पूण गोंयचे पासून तो चिंतून सगळ्याक गेलो तेगे पुस्तार एक पयसो कोणागे बागलो ना तेणें आनी चिंतून थोडे फाटी रिटायर्ड ऑफिसर आहात तेन्ना ऑनस्ट ऑफिसर आहात तूं जाणा पेन्शनाचे आहात ते कितले पयशे मेळटात तेगे बट कॅप्टन तेगे पुस्तार विथ इज स्वेट तो सगळ्यांक भोंवला गांवांत लोकांचे अवेरनेस करपाक लोकांक एकठांय करपाक आतां टायम जाला आमचो आतां आमची बाय आसा सिवील ती कॅप्टनाची उलयताली हांव मातशें भिलो की कॅप्टनाचे सिक्रेट सांगीत कित्याक ल्हान आसतात तेन्ना समटायम्स तूं जाणा प्लीज सिवील डोंट टेक इट बॅड चड फाटी क्रश आसता म्हाका दिसता ती तेश करून कितें सांगतली स्टोरी म्हणून कित्याक तिको पेपर नाशिल्ले आनी ती थोड्या काळजांतसून मनांतसून सांगलां आमकां तेन्ना खरें लोकांक पटपता म्हणून तुमी जाणा पेपर वाचत बट बिकम्स व्हेरी इम्पर्सनल कोणें स्क्रिप्ट दिला तो वाचता पण when you know a person and you speak about a person from your heart, your mind, you speak better than written text and you speak much more from your heart with true affection. And I tell you, Captain always had love for this village of Asnora, which is part of your TV constituency. Always told me how close Asnora is to Aldona. That also he told me. And Captain comes back, and we need to strengthen Captain's hand, not just to make sure that the Congress is brought back to its original form and glory, but to capture back TV constituency in full force. So, with these few words, I appeal to you, तुमकां मागता कोणो येतात तुमी जाणा पार्टी येतले न्यू पार्टी येतले आनी पळयात तुमी आमचे काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्ड आसात थिंगा भरपूर 12 कॅन्डिडेट बसतले न्यू पार्टी येतले बसतले थिंगा आमचे काँग्रेसाचे वोट पडपाक मातशे तुमी हे सायडीन त्या सायडीन चिंत नाका तुमी एक वोट दवरात आनी काँग्रेस पक्षाक वोट मारपाक तेन्ना दुबाव नासतना काँग्रेस मारपाचोच ना कित्याक तुमी चान्स दिल्यार जाल्यार आमगे नंबर डावन जाल्यार प्रॉब्लेम सदां स्टार्ट जाता तुमी मॅन्डेट तुमचो आमचो नंबर बरो दिली जाल्यार सरकार आमचें गॅरंटीड फॉर्म करूं जाता पूण नंबर ना जाल्यार एको मागो पडटा तेको बीक मागो पडटा मागीर कॉम्प्रोमायज करूंक पडटा तुमी चिंतात हांव कितें म्हणटा मागीर थोड फाटी आमगे प्रॉमिसीस आहा आमचे अजेंडा आहा ते दुसरे बरोबर तेगे जेल जायना ते सामके वचना ते कडेन सो आमी चिंता आसतना आमगे एक ड्रीम एक विजन ब्युटिफूल गोवा गोल्डन गोवा which we have we need to keep we need to preserve and for that the answer is Congress Party. Jai Hind, Jai Goa. Thank you, Sir Carlos.
Finally, I call upon Captain Riyadu to address the gathering. ऐकून येतं? आमचे आल्दोनचे MLA आदले असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया AG ऑफ गोवा आणि आता MLA ऑफ आल्दोना ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, आमचे सिनियर व्हाइस प्रेसिडेंट श्री NK शेख, आणि हांव मातसो प्रोटोकॉल ब्रेक करता. खंय ना खंय वडिलांक आमी विसरूंक जायना. ताका लागून आयज आमची काँग्रेस पार्टी आसा. श्री प्रेमानंद मावलेकर आणि बाब ज्ञानेश्वर कांबळी, आमचे जनरल सेक्रेटरी आसा हांगा बाब प्रणव, आमचो बाब विजय बिके, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा बाब वीरेन शिरोडकर, बाब फाबियो डिसिल्वा, आमचे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन चीफ आसा, महिलाची नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट आसा बाय मॉली, आमचे हांगासर एक सरपंच पंच फुडारी हांगा बशिल्ले आसा. हांवें विचारलें आयज तो जाय म्हाका म्हूण. हांव बाबा आमी मेवल्या जाल्यार, बट हे फ्युचर जशें वडील आसा तशें फ्युचरूय आसा. बाब विवेक डिसिल्वा, बाय पेलाजिया सांत आंद्रेसान आयल्या. हांव कोणाची नांवां घेवंक विसरला, मातशें माफ करा. आमचे पळय बाब राऊत आसा, आमचे बाब लॉरेन्स आसा, सगळे 10 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आयल्या. तुमकां सगळ्यांक देव बरी साथ दिवं, देव बरें करूं म्हणटा. तुमी टायम काडून आयल्यात म्हणून, आनी आमी लेट जाले म्हूण पयले स्वतेर माफी मागता. म्हाका एक खालतेपण दिसता की आयज तुमी हांगा म्हाका फेलिसिटेट करपाक आपयला म्हूण. जेन्ना मातसो आमचो टायमींग मातसो चुकलो, आमकां आमचो बाब हेमंत कांबळी, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, खूब वावुरता, वास्को येवन मेवलो. आनी पयलो ताच्या भितर हुस्को आसा, उजो पेटुल्लो आसा पळय तो, आनी बाय जीन हांवें म्हळें येता असलो तर उजो पेटुल्लो आसा जाल्यार त्या उज्यार उडी मारपाक आमी रेडी आसा. सो हांगा पळोवन तुमकां एक आदलो म्हाका उगडास येता भुरग्यापणाचो. बाय सिबिलाक तितलो उगडास आसचो ना, ल्हान भुरगो आशिल्लो. 6th स्टँडर्डान, नॉट 7th, 6th स्टँडर्डान वॉज माय लास्ट इन सेंट क्लेरा. म्हाका 2 व्हडले भाव आशिल्ले. अनफॉर्च्युनेटली दोगूय सोंपले. आनी वी हॅड अ एज डिफरन्स ऑफ 6 to 7. सो 2 झाडांमध्ये एक धाकटुलो फांटो आशिल्लो, ताका कोणें पळोवंकूच ना. बट हांव असल्या घरान जल्मलो आनी वाडलो, थंय काँग्रेसाचें आयकतालो. हांव आयज ह्या वडिलांची जे खरेखर लिडर आशिल्लो बाब ज्ञानेश्वर कांबळी आनी बाब प्रेमानंद मावलेकर, हांव ही नांवां आयकतालें. लिडर, टीव्हीचे लिडर. म्हाका दिसता इवन दो हांव मेवोंक ना, बट फर्स्ट सरपंच ऑफ सिरसांग पंचायत वॉज मिस्टर ज्ञानेश्वर कांबळी, आनी ते सरपंच आसताले टीव्हीचे. प्लस जिल्ला जाल्ले ते, फर्स्ट जिल्ला. सो त्या खातीर हांवें म्हळें तांची नांवां कित्याक घेतली, कित्याक आयज पळय गोंयांत तशे खुबशे लिडर आसात, आमी विसरूंक जायना. हांव ते पळय म्हणटा ऑफ माय मदर, हांव ल्हान आशिल्लो भुरगो आनी एक फावट पळयतालो हांव. एक दीस रातची आयली ती दोतोर विली आनी एक नायक पानवेलकर म्हूण आशिल्लो.
गोविंद पांडवेलकार. हांव ल्हान भुरगो बट हांव पळयता म्हणजे मम्मी भितर आयल्या रगत येता तकलेचे आनी कितें म्हाका तें समजनाशिल्लें. बट आय न्यू दे वर अटॅक समवेर. खंयचे तरी इलेक्शन तेन्ना लोकसभाचें इलेक्शन म्हाका दिसता 77-78 कितें जाल्लें तें आफ्टर द इमर्जन्सी ना तें मागीर सो 70s हांव ल्हान भुरगो आशिल्लो सो आय हॅव सीन दॅट. बट समवेर हांव पॉलिटिक्सान तो पयस आशिल्लो. फक्त तेन्ना ल्हान आसलेलो लेट 70s हांव जाणो की आमकां ल्हान भुरग्यांक टेम्पोन घालताली म्हजी मम्मी. तेन्ना थिवी आल्दोना आनी पर्वरी वॉज वन कॉन्स्टिट्युएन्सी करेक्ट. एक कॉन्स्टिट्युएन्सी जालें आनी आमचें काम ल्हान भुरग्यांचें आमकां तें गम ग्लू करताले ते पिठान उदक घालून बी आनी ते आमच्या ल्हान भुरग्यांचें काम ते पोस्टर येताले दिल्लीच्यान करेक्ट येताले ते आनी ते आमचें काम फकत ते लावपाचें मागीर कोण व्हरून खंय लायताले कोण टिचर लायताले. आमी पळयताले आमचे सिनियर आशिल्ले म्हणजे मातशे व्हडले भुरगे ते रस्त्यांचेर तेन्ना गाय पाडकुलें म्हाका उगडां आसा गाय पाडकुलें. And that was that 17-year struggle for the people की 1918 काँग्रेस आयली पळय. आनी जे उदरगतन पळयता तुमी आख्खे गोंयभर कदंबा डेली दिसती पडटा कोणें हाडली काँग्रेस सरकार. आयज आमी ताज महल म्हणटा शहाजहान म्हणटा कला अकादेमीचेर करप्शन जालें लोकांनी पयशे केले म्हणटा ते कला अकादेमी काँग्रेसान बांदून हाडलेली. ताच्या पयलीं एक कला अकादेमी धाकटुलें आसतालें आतां म्हाका दिसता तें EDC बिल्डींग जालें तेन्ना दॅट वॉज द ओरिजिनल कला अकादेमी. ओके तातूंत थिएटर जाताले नाटकां जातालीं. सो आमी ते ल्हान ल्हान आसतना ते ऑब्जर्व करताले. आनी जेन्ना आमी हांगच्यान गेले पणजे गेले डॉन बॉस्कोन शिकलो देंपे मागीर इंजिनियरिंगान आनी डॅडी म्हाका रिटायर जातकूच ताका म्हणटा तुजें सुरूच म्हयने म्हणलें इंजिनियरींग फार्मागुडीचें पणजेसान फार्मागुडी वचपाक लागीं पडटा तूं आतां म्हाका आसनोड्या वता आनी तो ब्रीज मांडलो मांडवीचो. सो आसनोड्यासान बेती मागीर फेरीबोट मागीर दुसरी बस मागीर फार्मागुडी आनी ती बस सुटताली आमकां आनी मागीर ते मोटरसायकल पायलटा बरोबर आमी वयर वताले. दीस वॉज द लायफ रगड लायफ. देर वॉज नो लग्जरी इन दॅट. आनी जेन्ना एक कॅम्पस इंटरव्यू जालो हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता कित्याक आय वॉन्ट द पेरंट्स तुमी आवय बापूय आसा आनी हे तुमच्या भुरग्याच्या मनान घालपाक जाय ताका मन तुमच्याय काळजान आनी मनान हे हांव घालूंक सोदता ते हांव मिलिट्रीन कसो पळय. I had no link with military. None of my family member was linked with military. But हांगा आसनोड्या शेतान आनी हांगा घाटीन म्हूण आशिल्लें वयर आपणा आमचो बाप स्टुडंट्स बी आसा ते आमचे सिनियर वयर आमी घाटीन फुटबॉल खेळटाले. एंड माय ब्रदर प्लेड फॉर द स्टेट व्हडलो भाव फुटबॉल. तो म्हाका घरान आसतना धाकटुलें ड्रिबल करून शिकयतालो. आनी जेन्ना आमी पणजे गेले इन डॉन बॉस्को एज अ स्मॉल बॉय 11 year old I was dribbling in Don Bosco. ते सगळे ते शूज ब्रँडेड शूज घालताले हांव बेश्टे पांयांनी. आनी सडनली पीपल नोटीस बिकॉज अरे बेश्टे पांयांनी कोण घालता हेजो असो ल्हान भुरगो तो हायट हेजो असो चिटकुलो आशिल्लो आनी ताका नाचयतालो. Who had taught me? This village had taught me how to play football. Moche नासतना. आनी जेन्ना एक दीस सिलेक्शन जालें फॉर सब ज्युनियर नॅशनल ऑफ गोवा विदिन 10 minutes त्या सिलेक्टरांनी सांगलें आतां भायर काड म्हाका ती सिलेक्टेड. ताका आनी दाखोवन म्हाका दिसता सिलेक्शन कशें जाता अबावट 50 भुरगे आयिल्ले आख्खे गोंयचे डॉन बॉस्को ग्रावंडार. रोखडो 10 मिनटांनी काडले आनी म्हणपाक ही सिलेक्टेड नांव बी घेतलें सगळें आतां दुसऱ्यान तें येतलो. मागीर एकटो कोण आयलो म्हणटलो तूं खंयच्या इस्कॉलान आसा आनी अमके इस्कॉलान म्हणजे फुडलें नांव कट केलें. ही वील नॉट बी सिलेक्टेड. हेजो असो भुरगो दॅट टायम आतां इस्कॉलांनी बी सायकोलॉजिस्ट आसता कावन्सिलींग आसता त्या टायमार नाशिल्लें. म्हाका तें समजूंक ना ल्हान भुरगो रडत हांव चलोन घरा गेलो सांजचो. घरा गेलो डॅडी मम्मी आशिल्ली तूं कित्याक रडटा
म्हाका म्हणे सिलेक्ट करून नाव कॅन्सील केलें. नो नो गॉड फादर, बिकॉज म्हजी आवय बापूय स्ट्रीक आशिल्ली. आमचो फावोर तुमकां लागचो ना, तुम्ही तुमच्या पांयार उबे रावपाक जाय. ल्हान आसतना 11 वर्सांचो आसतना म्हाका समजून आयली तुजो आवय बापूय म्हाका हात घट धरपाक ना फॉर असले सिलेक्शन. आनी हांव रडलो आनी म्हजो डॅडी म्हणपाक लागलो स्पोर्ट्स मीट सर घरा वच. बट माय मदर सेड ना, तो ल्हान आसा ताका हाडाय नाका. आनी हांवें पयलें आमचे ते कॉलनींतले जे आतां काकुलो मॉल आसा पळय थंय रावतालो. बिल्डींग अजूनय आसा. ते बॅडमिंटनाक घेताले. तांचे बरोबर हांव रॅकेट घेवन गेलो. कसले रॅकेट? लाकडाचे रॅकेट. इंडोर स्टेडियम कांपालार गेलो. म्हाका सगळे हांसतात भुरगे. तेन्ना ते सिल्वर्स म्हणून एक कंपनी आशिल्ली आनी योनेक्स. ती रॅकेटां घेवन खंयच्या विलेजींतलो गांवचो भुरगो लाकडाचे रॅकेट घेवन आयला. बट आय वॉज व्हेरी इमोशनल सेन्सिटीव. पयलें हांवें घरा येवन सांगलें अशें अशें. तो चॅम्प्स म्हूण तेन्ना पळय आमचो बाब जॉनाचे सोयरे ते चॅम्प्स म्हूण न्यू शॉप ओपन केल्लें. आंगले जावन चॅम्प्स म्हूण आसताले. म्हाका एक सिल्वर रॅकेट आसलो. नथींग टू डू वीथ बॅडमिंटन. बट म्हाका इनजस्टीस केल्या फुटबॉलाक. आय वर्क हार्ड. ल्हान भुरगो आसतना डॅडी म्हाका 4:30 उठयतालो सकाळीं. स्टडी फॉर 1 hour आनी मागीर 6 इंडोर स्टेडियमार वयतालो. And I went to become number 1 juniors in Goa. गांवचो मनीस तांकां टॅलंट आसता आनी तुमच्या भुरग्यांक टॅलंट आसता. सिटीन आसता त्या भुरग्यांक आज वॉज नॅचरल टॅलंट. ओन्ली थिंग इट हॅड टू बी ग्रूम. चॅनलायज करपाक कोण नाशिल्ले. थंय एक कोच मेळ्ळो आनी आय वेंट ऑन टू बिकम अ नॅशनल प्लेयर. वाय आय एम टेलिंग दॅट इज अ बॅकग्रावंड टू दॅट. जेन्ना हांव इंजिनियरींग कॉलेजांत पावलो असो एक नॅशनलाक गेलो उदयपूर राजस्थान. थंय कितें तरी अनरेस्ट जालो. स्टुडंट एज्युकेशन फायरींग जालें आनी आमचे बराबर एका व्हडल्या मिनिस्टराचो चलो आशिल्लो एज अ टीममेट. आयज तो मिनिस्टर आसा सरकारान. सो थंय फायरींग जालां. ताका लागून CID आयले दादर स्टेशनार आनी म्हणपाक लागले तुमी ट्रेनींतले देवा. फायरींग. पण त्या मिनिस्टराचो चेडो आसा म्हूण आमकांय देंवयले तुमकांय प्रोटेक्ट करता आनी आमकां गोंयांत धाडले. जेन्ना हांव घरा पावलो सातेलेक म्हजी मम्मी म्हणपाक पेपरार आयला तुमचे डेट्स आयले एग्जामीच्यो तूं वच म्हणपाक लागलो फार्मागुडी. हांव फार्मागुडी पावता म्हळ्यार सांजची 4 जाली. आनी पळय जाल्यार सगळे कॅम्पसान भुरगे भरले. म्हळ्यार अरे कितें जालां म्हजे क्लासमेट आशिल्ले. बापय हाचो बापूय आशिल्लो. ताचो बापूय म्हजो क्लासमेट साईश. सो हांवें विचारलें म्हज्या फ्रेंडाक कित्याक कितलो जमो जाला लोक. म्हणपाक लागलो इंटरव्यूआक आयल्या नेवीचे इंटरव्यूआक कोण आयल्यात. हांव म्हणलें ओके नो प्रॉब्लेम. हांव म्हाका ते नोटीस बोर्डार पळोवंक ते न्यू डेट्स आयल्या पळय ते. म्हजो एक फ्रेंड आसलो बरो राजेन कुडेकर म्हणून फोंडेचो. तो म्हणपाक लागलो तुमी आन्सर कर. नेवी बिवी आमकां रे कित्याक आमकां कनेक्टूच नाशिल्लें. ओ कोण एनकरेज करपाक नाशिल्लो की बाबा नेवी वॉट टायप ऑफ सर्वीस ऑर आर्मी ऑर एअरफोर्स वॉट टायप ऑफ सर्वीस कोणूच सांगपाक ना. आनी कितें म्हणलें आमी एका वर्सान पास आउट जाता इंजिनियर जातले. इंटरव्यूआक घेतले. इंटरव्यू कसो आसता तो कळचो ना. तूं इंटरव्यू आन्सर कर. फेल जाल्यार उपकारता तुका कळोन येतले इंटरव्यूआक कशे क्वेश्चन विचारता पळय तो. आनी हांव गेलो त्या क्लासरुमान ग्राउंड फ्लोर. नॉक केलें. भितरसान येस म्हूण आवाज आयलो. हांवें दार उगडलें. तो म्हणपाक येस. आय सेड सर आय वॉन्ट टू आन्सर इंटरव्यू. सॉरी म्हणपाक लागलो. तिडकेन म्हजे तापून म्हणपाक लागलो इट्स ऑलरेडी 5 o'clock. वॉट आर यू डुईंग. म्हाका कितें खबर हांव केन्ना आयला तो. नो प्रॉब्लेम. इंट्रस्ट नाशिल्लो न्ही. भायर आयलो तर राजेनान विचारलें अरे कितें जालें. अरे म्हाका म्हणलें भितरूच घेवंक ना. इनडायरेक्टली इट वॉज लायक गेट लॉस्ट. ताजे उपरांत परतो नोटीस बोर्ड आशिल्ली. दुसरे फ्रेंड म्हणपाक तुका सोदता तो नेवीचो ऑफिसर. म्हाका दिसलें की एक तो इन्सल्ट केला थंय. आतां पत्ते आयले म्हजे फाटल्यान आनीक कितें म्हणपाक. आयलो नेवी ऑफिसर म्हणपाक यू वर द वन हू हॅड कम. आय सेड येस सर. प्लीज कम म्हणपाक लागलो. कम. हांवें सांगनासतना म्हाका भितर व्हेलो दार बंद केलें. यू आर व्हेरी लकी म्हणपाक लागलो. म्हणलें वाय सर. म्हणपाक लागलो पळय आमी 5 बंद केलें. आयज 9 सकाळीं आमी स्टार्ट केल्लें. इंटरव्यू 5 जाली. आख्खो दीस तूं खंय आशिल्लो.
बट यू आर लकी. आम्ही जेन्ना काउंट केले 199 स्टुडंट्स एंड अंडर इंटरव्यू आम्ही म्हणपाक लागले वी कॅन गो एंड टेल आवर नेबल बॉसीस दॅट देवर 200 स्टुडंट्स कम सिट. हांव सदां म्हणटा तकदीर की कोणाच्या नशिबान बरयल्लें तें चेंज करपाक जायना. फुटबॉल रिजेक्टेड, बॅडमिंटन उदयपूर रिटर्न बॅक. कसो पळय बारीक पळयत जाल्यार देयर वॉज सम पॅटर्न दॅट वॉज प्लेइंग आउट. आनी जेन्ना इंटरव्यू जालो इंटरव्यूक म्हणपाक लागलो कित्याक लेट आयलो म्हणून अशें जालें उदयपूर वचपाचें आमकां वाटेक म्हणून म्हाका लेट जाली. हांव म्हणपाक लागलो थंय प्रॉब्लेम जाला. तुका कितें दिसता इंडियेक कितें जालां? प्रॉब्लेम जाला. वॉट इज द सोल्युशन? म्हणजे प्रायम मिनिस्टर VP सिंग हेज टू डिझायन. ते म्हणटा आसतले वय येदोसो पटको. हांव थर्ड इयरान आशिल्लो तेन्ना, नॉट इवन फायनल इयर, थर्ड इयरान आमकां घेताले तेन्ना आसलो तो. मे बी ताच्या मनान आशिल्लें दिसता चड उलयता. बट कितें तांच्या मनान जालें देव जाणो. हांव मागीर घरा गेलो. सांजचे एक स्टुडंट, एक चेडू मनीस आमच्या कॉलेजीन रावताले. शी इज टुडे हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन पॉलिटेक्निक, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट. तेणें म्हजे मम्मीक सांगलें की सदां थंय काकुलो कॉलनी लागीं एक खुरी आसा, सांजची वचून वात पेटयता. ती वात पेटोवन येता म्हणपाक आंटी युअर सन्स नेम हॅज बीन हँड रिटन. बाकीची 100 नांवां म्हणपाक लागलो टायप केल्यार तुज्या चेड्याचें नांव हँड रिटन. म्हणजे ताणें ऑलरेडी डिसायड केल्लें कोण सिलेक्टेड 100 जाण टायप केलें. म्हजें मागीर तांकां दिसता मनान आयलें आसतलें चड उलयता. काय वरी आतां आयजूय म्हाका चड उलयता. सो ताणें नांव हँड रिटन बरयलें. नेक्स्ट डे 10 यो म्हूण. Second and final interview involved. Next day, headlines in the newspaper. Prime Minister VP Singh resigns. So तुमकां तर म्हाका याद तर करपाक जाय आनी खंयच्या दिसा फर्स्ट इंटरव्यू आन्सर केलो ऑन द प्रिवियस डे ऑफ VP Singh resigning. आनी जेन्ना हांव घरान भितर गेलो तांणी म्हाका फोन केलो रावता हांव 7वो नंबर केन्ना येतलो पळय तो. They want you had some internal information. I said no sir, and I am not responsible for his resignation. आम्ही जेन्ना मुडे न्ही फोकडांनी सर आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ते हांसले आनी मे बी तांकां मे बी बरें लागलें आमचो फोकडां करता पळय जाल्यार म्हाका तांणी सिलेक्ट केलो. 7 जाण आमी सिलेक्ट जाले. नाव दॅट इज इनिशियल. आनी आमकां मागीर SSP म्हणटा पळय सर्वीस सिलेक्शन बोर्ड ताका वेचो पडटा. आमकां भोपालाक वेचें पडलें तेन्ना फक्त पयलीं ती 100 नांवां आशिल्लीं तांकांच लेटर आयली, म्हाका येवंक ना. तर म्हाका दिसलें बाबा ते VP सिंगाचे मारूच पडले. ओके सो त्या 100 जाणांक लेटर आयली विथ टिकीट. ह्या टिकीटीर तुमी वचा इंटरव्यू सिलेक्ट जाले जाल्यार रावचें पडटलें, ना जाल्यार तुमकां रिटर्न टिकीट मेळटली. म्हाका लेटर येवंक ना. हांवें म्हणलें ओके नॉट इंटरेस्टेड. ज्या दिसा ते म्हजे कोलीग 100 जाण वचपाचे आशिल्ले वास्को ट्रेन धरपाक. आनी ट्रेन म्हळ्यार कितें जेन्ना बॅडमिंटनाक आशिल्लो गोंयची टीम जेन्ना बॅडमिंटनाक घेताली आमी वास्को येताले. आनी लास्ट कंपार्टमेंट अनरिजर्व कंपार्टमेंटान 9 ट्रेन आसा 7 ती धुवन बीन वॉश करून येताली. आमी ते न्यूजपेपर घालताले आनी ताचेर आमी ब्लॉक करताले अशें न्हिदून आमचे दुसऱ्या फ्रेंडाक ब्लॉक करून सिटी धरपाक. जेन्ना हांव इंटरव्यूक वयता कितें जालें हे 100 जाणांक आयली ज्या दिसा वेता त्या दिसा म्हाका लेटर. आनी ते लेटरीन ओपन केले जाल्यार ते म्हणटा तुका फर्स्ट इंटरव्यूक तूं येवंक ना, हे तुका सेकंड एंड फायनल लेटर आनी तुका आमी टिकेट दिना कित्याक ती टिकेट वेस्ट केल्या तुवें. म्हाका लेटर येवंकूच नाशिल्लें. सो हांव गेलो. स्टोरी कंटिन्यूज. लास्ट कंपार्टमेंट चादर घालून ब्लॉक. हीच परिस्थिती. आनी त्या 100 जाणांक बरें सेकंड क्लासीन तांकां रिजर्वेशन आशिल्लें. SSP गेलो पयले आख्खे इंडियेचे 60 भुरगे आशिल्ले इंजिनियरींग कॉलेजीन. आनी सगळे ते क्रू कट सारके केस कातरून बितरून व्हायट टी शर्ट व्हायट शॉर्ट्स आनी PT शूज. आनी म्हाका ते लास्ट मिनीट आनी म्हाका कांयच खबर ना ते इंटरव्यूक कशें आसतलें पळय ते. म्हजें कशें तेन्ना ते बच्चन कट म्हूण आसतालो. बच्चन कट लांब केस कान बी बंद आसताले. ते बच्चन कटान गेला जीन्स टी शर्ट. हांव एकटो ऑड मॅन आउट इन द 60s. आनी तांचे मागीर आमची ती फ्रेंडशीप जाली. म्हणून आयले तांचे बापूय
99% बापूय दे आर इन द आर्म्ड फोर्सीस. एकटो लेफ्टनंट जनरल काश्मीर ताजो चलो आशिल्लो सगळे आयले कशे. दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन ते आतां सर्व करूंक शकता. I would have been probably nowhere connected with it. इंटरव्यू जालो थंय खंय 28 क्वॉलिटी एका मनशान ते चॅक करता अजून सांगिना कितें पळय ते. आनी ते 3 दिसांचो इंटरव्यू कंटिन्युअस. तातूंत नांव वाचलें जस्ट नंबर 8 विरियाटो फेर्नांडीस. हांव एकटोच सिलेक्ट जालो. म्हणजे हातूंत खंय ना खंय विलेज फुटबॉल रिजेक्ट बॅडमिंटन बीपीसी रिझायनिंग हे म्हाका दिसता ही जर्नी आशिल्ली देवान घडोवन हाडलेली. आनी जेन्ना हांवें 26 वर्सां सर्व केली एविएशनान आशिल्लो डिफरंट प्लेनाचेर डिफेन्स मिलिटरी एक्रॉसाचेर आमी चिंतलें भायर वचपाचें. 26 वर्सां जाल. लेट मी अर्न मोर बाय गिविंग माय एक्सपिरियन्स. आनी म्हाका UAE युनायटेड अरब एमिरेट्सान एक जॉब जालो. थंय आमचे गांवचे वडील तांकां हांव मेळपाचो बी आशिल्लो बाब जोकीम आसा हांगा पळयलो आनी ते सगळे थंय आशिल्ले. हांव जाणा आमचे गांवचे खूब लोक आसा इट विल बी नॉट अनफेमिलियर. बरो जॉब मेळ्ळो टू सेट अप अ बेस फॉर इट. आनी पगार हांव तुमकां सांगिना एकूच सांगता की जेन्ना तो म्हाका ऑफर आयलो म्हाजे डॅडीन सांगलें की 2 वर्सां काम कर. ते पयशे घेवन गोंयचे येतलो इतले 2 वर्सां मागीर येवन गोंयांत सेटल जातले. That was the package that was offered. As a project manager to set up that military base there. And then the वेच्या टायमान जशें एक नांव घेतलें आमच्या वडिलान बा पावलेंकरान तेन्ना ते एलायन्सान गेले BJP बरोबर. आनी 28 मार्च 2018 जो रिजनल प्लॅन पर्रीकारान सांगलो आपूण रिजेक्ट करतलो आपणाक निवडून हाडा तुमी म्हूण 2012 आपण स्क्रॅप करतलो म्हणून 100 दिसां भितर न्यू रिजनल प्लॅन हाडटलो. आमी गोंयकार विसरतात. आमी विसरले ताणें फोटो मारले. आयज तो सोंपलो म्हूण हांव कांय उलयना ताणें फोटो मारले आनी रिजेक्ट करूंक ना स्क्रॅप करूंक ना. 2018 तो प्लॅन तो घडोवन हाडलो तो ऑपरेशनलायज केलो. आनी तेन्नाचो एक एडिटर ऑफ हेरल्ड मिस्टर एलेक्झांडर बार्बोजा म्हजे बरोबर डॉन बॉस्कोन शिकयलो. सेम बराबरी 10th पास जाले. ताणें म्हाका एक व्हॉट्सएपार मेसेज घाली. देर इज वन मीटिंग ऑफ एक्टिविस्ट इन सडा हनुमान टेम्पलान कंपाउंड थंय वच म्हणपाक. कितें मेसेज चुकून बी धाडली आसतली. I said I come from a disciplined background. I don't want to get with these activists. Activists म्हणे गडबड करता आनी कितें करता म्हणे. हांव वचना. तो म्हणपाक लागलो हे गोंयचे कितें दाखयता कशें निसवंडल जावपाचें. तूं म्हणपाक लागलो दुबाय वचपाचो आसा जोडटलो आनी जेन्ना गोंया येतलो गोंया उरचें ना म्हणपाक लागलो. सो म्हाकाय कांय काम नाशिल्लें जस्ट वेटिंग फॉर विजा टू गो. सांजचो गेलो हनुमान टेम्पलाक थंय 100 कदिल्या कोण ना. हांव गेलो आनी बसलो. एट द एंड ऑफ इट 15 म्हणली मिटींग 7:30 स्टार्ट जाली. अभिजीत प्रभुदेसाय म्हणून एक एक्टिविस्ट रुपेश शिगरे हे दोगांयनी एक प्रेझेंटेशन दिलें. आनी जेन्ना प्रेझेंटेशन पयलें हांवें हांव भितरल्यान म्हाजो बेबी तो मोग पळय गोंयचो आशिल्लो जमनीचो आमचो मातृभुमी म्हणटा आमी तो म्हाका दिसता खंय ना खंय तो म्हाका खबर नाशिल्लो तो जागो डिस्टर्ब जालो घरा आयलो. वी ऑलवेज मेक इट अ पॉयंट फॅमिली एक बराबरी बसप. म्हाका एकूच चेडूं आसा एकूच भुरगें आसा. म्हजो डॅडी आमची घरकान म्हजे चेडून हांव जेवणाक बसलें आनी ताणें पळयलें हो मातसो कितें डिस्टर्ब आसा. आनी घरकान्नी विचारलें कितें जालें म्हळ्यार हांव तें प्रेझेंटेशन पळयलां. वॉयस गेटिंग डिस्टर्ब. तांकांय समजना कितें उलयतालो. आनी हांवूय एक्सप्लेन करूंक शकना कित्याक फर्स्ट टायम असले कोणाक एक्टिविस्टा बरोबर एक प्रेझेंटेशन पळयलां. आनी हांवें म्हणलें आमचें गोंय सोबीत सुंदर गोंय पळय आसा तें डिस्ट्रॉय जावपाचें आसा. म्हाका दिसता हांव मातसो दुबाय वचपाचो डिले करता. म्हणपाक लागलो तुजें नेवीन सोडटलो दुबाय वचपाचें आनी हें कितें कनेक्शन समजना. म्हणलें हांवें तुजे सपोर्ट दीत एक्टिविस्ट 4 म्हयने तांचे बरोबर भोंवतलो. आनी थंय सावन ती पळय जर्नी स्टार्ट जाली. 8 एप्रील 2018 म्हणजे थोड्या दिसां भितर एक एज अ फौजी आय फेल्ट एक गोंयकार कसो काँग्रेस पार्टीचे 17 MLA आसा तातूंत
4 एक्स चीफ मिनिस्टर आसा आनी तातूंत इंडिपेंडंटूय आसा एमजीचो आसा आनी पर्रीकार चीफ मिनिस्टर बी 21 MLAs म्हाका दिसता जस्ट 21 ते एक प्लेन हाडून गोंय डिस्ट्रॉय करतात तेन्ना तो अमेरिकाक स्लोन किड्स हॉस्पिटलान आशिल्लो मग हांगा ताचो सरकार चलतालो हांवें म्हळें ऑपोजिशनाचो आवाज इज द आमचो जनतेचो आवाज इज द ऑपोजिशन पार्टी काँग्रेस पार्टी कित्याक बोगी आसा काँग्रेस पार्टी एज ऑपोजिशन इन गोंयचो आवाज कित्याक बोगी आसा आनी तेन्ना हांवें तो अभिजित प्रभुदेसाय फर्स्ट प्रेजेंटेशन ताजें अटेंड केल्लें ताजी 6 तारखेर एप्रिला दीस एक आमची मुलाकात जाली आझाद मैदानार हांवें म्हळें पळय अशें जावचें ना आय कम फ्रॉम मिलिटरी बॅकग्रावंड तूं म्हळें खंय आवाज करता मडगांव बसता तो केप्यां करता आनीक कोण बिचोले करता पेडण्यां करता दिस इज नॉट हाऊ मिलिटरी बॅटल इज फॉट मिलिटरी बॅटल इज फॉट विथ स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग आनी सगळें एकवटान आनी त्या भितर पासून मिलिटरीन म्हजें आनी ताजी दुस्मानकाय आसा आय डोंट एग्री विथ हिम बट दुस्मानाक केन्ना कळपाक ना आमचे भितर दुश्मनी जाता पूण कितें करया आपणे जो गोंयचो आवाज आसा तो बंद जाल्लो आसा म्हणजे समजना काँग्रेसाचो आवाज बंद जाल्लो आमी म्हणे आवाज जावया एकवटान या आपणाचे तो आयकोचो ना तो डिफरन्स इज बिटवीन एक्टिविस्ट म्हणजे हांव नो म्हाका कोण वळखना हांव म्हळ्यार आतां कोणाशी वचून जाल्यार पांयां पडटा आनी ते नेक्स्ट 48 आवर्सांनी गाडी घेतली आनी भोंवत गेलो कोणाक विचारलें एक्टिविस्टांक घेतले ताणीय नांवां दिलीं तो आसा त्या गांवांत तो आसा गोंयभर भोंवले आनी 8 तारखेर सांजचे 5 आमी अनाउन्स केलें गोंयचो आवाज एक संघटन घडून हाडलें दॅट वी वील बी द वॉयस ऑफ द पीपल ऑफ गोवा 2019 जेन्ना श्री राहुल गांधी गोंया आयलो 10 तारीख मार्च म्हाका दिसता खंय ना खंय श्री MK शेख एज अ सिनियर वायस प्रेसिडेंट ताणें बी म्हाका दिसता कितें तरी हें कित्याक आमकां एक फोन आयलो की वी वॉन्ट यू टू मीट श्री राहुल गांधी सिद्धार्थ गोवान त्या म्हणसर आमी आख्खे गोंयभर गांवांनी भोंवन जशें एडवोकेट खाल्लो फेरेरान सांगलां थंय ताजे बरोबर आमी ताकाय आमी पुश करताले आमकां बरे मनीस आशिल्ले सो वी वर ऑल्सो टेलिंग हिम कम आजा मैदान में अभी घुस के मारेंगे म्हणटा पळय तशें ताका कन्विन्स करता ही वॉज एसोसिएटेड विथ पॉलिटिकल पार्टीज बट नॉट इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स आमी आमकां बरे मनीस आशिल्ले आनी अशें करून आमी लढाई फुडें आमी केन्ना चिंतूंक ना तेन्ना वेन श्री राहुल गांधी मेळ्ळो ताणें विचारलें टेल मी अबाउट वॉट इज दीस ऑर्गनायझेशन गोंयचो आवाज I want to know. I've been reading in Delhi. Sir, गोंयचो आवाज इज द काँग्रेस पार्टी आनी थंय तेन्नाचो काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट बशिल्लो आसा आनी दुसरे वांगडी आसा लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाबू गावडेकर बशिल्लो आसा ते बशिल्ले तांच्या फुडल्यान सांगता आय सेड सर दे हॅव लेट अस डावन तांकां पॉयंट आउट करून दे हॅव लेट अस डावन आनी आदलो आमचो प्रेसिडेंट श्री गिरीश चोडणकर तो राहुल गांधीच्या फाटल्यान उबो आसा आनी ताणें म्हाका सांगलें तुका जायते उलय सगळें सांग म्हणपाक सो आय वेंट ऑल आउट म्हणे दिस इज द थिंग सो वी बिकेम द वॉयस ऑफ द पीपल दे आर फायटिंग युअर बॅटल आनी ताणें एप्रिशिएट केलें आनी तेन्ना जे इश्यूज हांवें आयज पळय पार्लमेंटान काडल्या ते तेन्ना सांगले तो उजो तेन्ना पेटयलो आतां न्ही नुस्तेकाराचे काडले टॅक्सीवाल्याचे काडले सगळ्यांचे तेन्ना आनी ताणें म्हाका टायम दिलो आमकां टायम दिलो 5 मिनटां वी वर देयर फॉर 25 मिनिट्स येदो व्हडलो मनीस येवन that time he was the president of the Congress party सगळे शेड्यूल ताका डिस्टर्ब जालो पण आमकां टायम दिलो आयकलें ताणें आनी जेन्ना इलेक्शन जालें तुमी केन्ना आयकोचें ना म्हज्या तोंडांतलें येना हांव जिखून थंय ना इलेक्शन रिजल्ट जातकूच कित्याक हांव जिखूंक ना कोण लोक जिखले आय एम व्हेरी सर्टन आय चॅलेंज एनीबडी टू एवर से हांवें खंय तरी स्टेटमेंट केला हांव जिखलो पण बाबा आयकलां केन्ना नो पीपल वन इट वॉज पीपल्स विक्ट्री So when I went to Delhi, थंय जेन्ना पार्लमेंटान भितर आमचें हें जालें वी हॅड मेट नो म्हणपाक लागलो आय सेड येस सर आय रिमेंबर म्हणपाक लागलो आनी ताका याद आशिल्ली आनी जेन्ना ताणें म्हाका आपोवन धाडलो एक दीस बरो सुमार खूब टायम
ताणे दिलो एक मणिकम टागोर म्हणून आमचो एक हांगा हेची ताणे सांगले ही वॉन्ट्स टू मीट यू केलो आनी खूब गोंयचे डिस्कशन जाले आदर दॅन पॉलिटिक्स सोडून सगळे ते म्हजे भितर कितें आशिल्लें तो विचारता गोंयचो आवाज कसो जालो आय रिमेंबर आनी तूं भायर वचपाचो आशिल्लो सेकंडरी येस सर म्हणजे ताका याद आशिल्ली शार्प मॅन आनी हांवें ताका सगळे गोंयचे प्रॉब्लेम म्हणपाक लागलो यू हॅव अ फ्री हँड म्हणपाक लागलो यू हॅव अ फ्री हँड फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी टू फायट फॉर युअर स्टेट ताचे पयलीं मॅडम प्रियंका गांधीन आपोळून धाडलो ती म्हाका एक सो कॉल केले म्हाका तिचो नंबर ना कांय ना आमी सायलंटार घालून थंय तामिळनाडू भवनान आमी डोसा खाताले आमचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकराचो फोन आयलो आनी तुका फोन ती उखलना म्हणजे कोण रे म्हणपाक लागलो ते मिस्ड कॉल आसा ताचेर कॉल हांवें मानलें ती म्हणपाक लागली आय बीन कॉलिंग म्हणपाक लागली फाल्यां यो शी कॉल्ड मी टू हर मदर्स प्लेस देशभक्ती थंय बरें सुमार अर्देवर डिस्कशन जालें आनी ती म्हणपाक लागली यू कम फ्रॉम द मुवमेंट गोवा लक्षद्वीप आनी एंडमन डिस्ट्रॉय जावपाचें आसा हे दोग जाण मनीस म्हणपाक डिस्ट्रॉय करता तेणें नांव घेवना तुमकां खबर आसा कोण पाहिजे मोदी आनी शाह म्हणपाक लागले यू हॅव टू फायट फॉरवर्ड मुवमेंट पळय तुमी स्टार्ट केल्लो पॉलिटिक्सान येवन विसरनाका हांव फुडें व्हरा नाजाल्यार वी लव गोवा म्हणपाक लागलो माय फॅमिली इज टू कम एंड वी इज टू हॉलिडे इन गोवा ते गोंया सांबाळून दवरप सो दीस फायट तुमकां कळपाक जाय की काँग्रेसाची लिडरशीप इन दिल्ली इज ऑल्सो बॅकिंग हांव आतां तुमचे कडेन हात जोडून एक विनंती करता म्हाका एकूच भुरगें शी इज बिकम अ टीचर शी इज वर्किंग आउटसायड गोवा नॉर्मली कितें म्हणटा कोण आयलो पॉलिटिक्सान तो आतां आपणाच्या भुरग्यांक हाडटलो आनी आय हॅव नो इंटेंशन माय डॉटर इज हेज फुडें सेटल्ड दिस फायट इज फॉर युअर चिल्ड्रन आयज तर तुमी हांगा आयल्या गोंयच्या मोगाक लागून तुमकां लागून येवना तुमच्या भुरग्यांक लागून आयल्या फाटी फुडें पळयनासतना कित्याक तुमच्या भुरग्यांचो फ्युचर जेन्ना एक ल्हान भुरगें जल्म घेता फॅमिलीन कितें दिसता ताका आमी वाडयतले शिकयतले आपणाच्या पांयार रावतले उबे आनी जेन्ना आमची पिराय जाणटेपणान आमची भुरगीं कुयदाद घेतली करेक्ट इट्स अ फिलींग वीच कम्स जेन्ना भुरगें जल्मान येता आयज खंयचो आवय बापूय सांगूंक शकता आमच्या गोंयांत आमचे भुरगें आपणाची ओन जमीन घर बांदतले जमीन केल्यो आमच्यो देर इज करप्शन जो मनीस केन्ना आमी म्हणटा डिसिजन घेवपाक यू हॅव टू हॅव व्हॅल्यूज खंय स्टार्ट जाता घरांतसून स्टार्ट जाता आवय बापाय कडच्यान स्टार्ट जाता इस्कॉलान टिचरीचे आसा पळय ते व्हॅल्यूज शिकयता आमचो समाज पळय आसा ते व्हॅल्यूज शिकयता आनी व्हॅल्यूज जर ना जाल्यार अश्यो आमी जमनी विकून आमचें गोंय आमची जन्मभूमी विकून आमी काबार करता ते पयशे फाल्यां काबार जातले आमी म्हणटा जोडटे लास्ट डे जजमेंट डे बिलीफ देवान जर विचारलें गांव म्हजो आशिल्लो देश म्हजो संवसार म्हजो हांवें जल्माक धाडलेलो सो दॅट ती जमीन सांबाळून मुणकार कसो ती फ्युचर जनरेशनाक जमीन धरपाक म्हाका विचारनासतना तुवें विकून काडली आपणाचे ओन फायद्याक दीस इज माय बिलीफ I want you also to believe that there will be judgment, there will be punishment. देवाक तर आमी मानता जाल्यार देव आमकां सारको जज करतलो आमच्या स्वार्थाक लागून आमी ह्यो जमनी विकल्यो एडवोकेट कार्लोस फेरेरा आसा एमएलए म्हणजे कितें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली मेंबर तो एक मेंबर लेजिस्लेशन हाडटात लेजिस्लेट करता भासाभास करता लेजिस्लेट भासाभास असेंब्ली एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह दॅट मीन्स ते 40 जाण असेंबल जाता आनी कायदे हाडपाक सोदता तातूंत तुमी पळयला आमचो एडवोकेट कार्लोस फेरेरा मांडटा हो कायदो सारको ना तुमचो भायर उडया तशें आमचे आनी 2 एमएलए आसा लिडर ऑफ ऑपोजिशन यंग बाब युरिया लेमा बाब एंटर तिगूय जाण मेळून ऑपोजिशन साथ मध्ये ते एकदम सदा आवाज करता आमचो एक यंग डायनॅमिक प्रेसिडेंट आसा बाब अमित पाटकर भुरगो तोय आमचे भाशेन फ्रॉम नो पॉलिटिकल बॅकग्राउंड सडनली खंय ना खंय आयले आनी आमी ही लढाई मांडली ही लढाई कित्याक
कांयच फायदो म्हाका जाल्यार फाल्यां हांव in another 4-5 years I will say I have touched 60 म्हाका नाका बिकॉज मनान आसा की एज अ मिलिटरी मॅन 60 क्रॉस करून उपकारना तो रेस्ट घेवपाक जाय म्हाका ती ते म्हाकाय जाय हांव असो पिसो कसो गांवभर भोंवता I also want to spend time with my wife and daughter म्हाकाय जाय थोडे गोंयभर भोंवपाक हॉलिडेजांक वचपाक तशें तुमकांय जाय आयज कोणाक हॉलिडेजांक वचपाक कापासता आसा म्हारगाय खंय पावल्या कित्याक लागून पावल्या एवरीथिंग इज टू डू विथ इकॉनॉमी आमी म्हणटा क्रूड पेट्रोलियम इंडियेक येता डॉलर वयर सकयल जाता ते ड्रम्स ऑफ पळय क्रूड येता ताचेर आख्खी इकॉनॉमी वाडटा बसीचे पेट्रोल डिझल जो भाजी भायर सावन येता सो डिझल जर म्हारग जायत भाजीचो प्रायस वयता जेन्ना मनमोहन सिंग सरकार आशिल्लो तेन्ना पर क्रूड ड्रम ताचो प्रायस आसलेलो $160 तेन्ना मनमोहन सिंगान एका लिटराचो प्रायस दवरलेलो 59 रुपीज याद आसा आयज तो ड्रमाचो प्रायस पडल $60 पर ड्रम जाल्लो आसा म्हणजे आनीक पडपाक जाय प्रायस डिझल आनी पेट्रोल म्हारग केल्ले आसा actual cost of production of petrol and diesel per liter is 26 rupees 75 paise 26 rupees 75 paise how much have we buy 100 rupees 101 rupees दिल्ली 110 रुपया तो बाकीचे पैसे खंय वता हे चिंतपाक जाय आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें आयज गोंयांत आदी गोंयांत आमी म्हणटाले बायल मनीस ल्हान भुरगे पिकनिकेक गेले लेट जाली बस एकटे येताले चलोन घरा बायल मनीस कामाची लेट जाली एकटे येताले 12 पासून प्रॉब्लेम अशें आयज दिसाचे जेन्ना भुरगे कॉलेजीक वता आवय बापूय हुस्केन रावता केन्ना रिटर्न जातले काय म्हणून तो असलो सरकार जो सेक्युरिटी दिना तो हुस्कोच दिता आमकां त्या सरकाराक आमी धांवडावन घालता Don't look at me as some leader. You all have to be leaders. आमची एक कितें हें आसा जाणाय नॉर्मल थिंग हांव एकटाच लिडर आसतलो तुमकां जावन दिवचो ना आनी ह्यो वील चॅलेंज हांव गांवांनी भोंवन रिक्वेस्ट करता सावियो बाबाक विचार ही इज अ विटनेस वी वॉन्ट लिडर्स मोर एंड मोर लिडर्स वी डोंट हॅव टू ब्रिंग डिफेक्टर्स तशें बाब ताणे आमचो मौलिनकर बाबान सांगला अरे आमचे भितर नाही काढत जेन्ना बाब सागर डिसिल्वान सांगले मीटिंग आशिल्ली दिल्ली 2 महिने पयले आमचो पार्लिमेंट चालू आशिल्लो ताणे श्री राहुल गांधी विचारले सर क्लियर कर डिफेक्टरांक घेतले की ना ही सेड नो दोज आर क्लोज फॉर डिफेक्ट सो दिस इज assurance to you door is closed for डिफेक्ट आणि लास्ट सॉरी समय अजून म्हणून ना सोडून एक आमचे टॅक्सीबार भायर भाव आयले आसा टॅक्सीकार तांकां हे पळय जे टुरिजमाचे कितें चलयतात कॅप्टन्स ऑफ टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणटात गोंयचे टुरिजम केन्ना आशिल्ले 60s 70s 80s वी वर टॉप ऑफ टुरिजम लोक भायर सावन येताले गोंयांत मोग येत आशिल्लो we have to see Goa हमको गोवा देखना है पैराडाइज ऑन अर्थ and वो सरकार सांगता we will make Goa into a 5-star tourism state अरे we were already 5-star you have made us into 3rd class now everywhere drugs prostitution murder rape अरे तांचो ओन लीडर ती हरियाणाची एक तांची बीजेपीची लीडर आयिल्ली हांगा आय फॉरगॉट सोनाली फोगट ती बाबडी हांगा सोपली was investigation done was hushed up the legal हांव उलयना कित्याक एडवोकेट कार्लोस फेरेराक चड खबर आसतली कशें ते दामदार केसी पयले तांच्या बाय सिद्धी नायक ताचे आवय बापूय अजूनय जस्टीस मागता आमी म्हणूंक शकना ते आनी कोणाचे चेडूं ते आनी कित्याक दिसत आमचे भुरगे आसपाक शकता त्या जाग्यार इट कॅन हॅपन टू एनी पेरंट एंड अ चाइल्ड may be finished by these perpetrators.
हे मनान धरून आम्ही फुडें येवपाक जाय. टॅक्सीवाल्याचे म्हणटा ते टॅक्सीवाले भाव जेन्ना एअरपोर्टार रेल्वे स्टेशनार टुरिस्ट येताले गाडयेन बसून आपणाची आमचे जाणव तूं गोंयकारांची तुटकी फुटकी हिंदीत म्हाका सांगताले सर इधर अच्छा टेम्पल है, मारदौल में अच्छा टेम्पल है, मंगेशी में टेम्पल, ओल्ड गोवा में चर्च है, ये अच्छा होटल है, इधर शीतकोडी मिलता है, तुम्हें समझना शीतकोडी सर आप खाओ. ये एम्बेसडर हांव म्हणटा आमचे टुरिस्ट टॅक्सीवाले आशिल्ले पळय आनी आयज तांकां माफी just because they want to bring some concept that आम्ही एक ॲप हाडया. इट लुक्स नाईस, आयकोपाक बरें दिसता, बट तुम्ही सांगचे जो टॅक्सीवालो ॲपार टुरिस्टाक घेतलो दाबोली आनी वाळपय घेतलो ताका भाडें वाळपयसान परतें मेळटलें. वाळपयचो कोण रातचो वाचतो येवपाक तो जे जड ना तेच परते पेट्रोल डिझल घेवन येता. हें चिंतपाक जाय. ते फक्त बैगा में होता ये सर ये ऐप अच्छा ये लाओ मैं हम 3 महीने में आपको इतना देता क्या हमको खबर है तो कोई मिनिस्टर एवरी 3 मंथ 30 लाख में होता है. मीटर घालो 3,500 11,000 घेवपाक लायलो कोणे खाले टॅक्सी वाल्याच्या नावावर तुम्ही खाता शिरान लागतले. सो देव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पाशियेंसान रावले आनी सॉरी म्हणटा कित्याक हांवें चड टायम काडलो. बट this is the battle to be fought by each one. It is not only Congress battle. Congress is the people's party. चळवळची म्हणटा पळय श्री एम के शेखर सांगले चळवळ काँग्रेस वॉज बॉर्न आउट ऑफ चळवळ आउट ऑफ स्ट्रगल एंड द स्ट्रगल इज ऑन. ज्या दिसा स्ट्रगल भितर बंद जातले न्ही जमनी खंय आमकांय विकून जातले. थँक्यू देव बरें करूं. Well, ladies and gentlemen, we have the hot lunch ready, and you can use the side door to enter the mess hall. We have chicken curry and rice and a lot of vegetables. Thank you.